उल्हास तुळेकर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 50 उलयता आसतना गोवा फार्मासी कॉलेज आमी पळयता आमच्या गोंयांत एक गव्हर्मेंट फार्मासी कॉलेज आनी एक फर्मागुडी आमचे माननीय मंत्री रवी नायक यांची एक फार्मासी कॉलेज चलता. आमी पळयता की आमचे त्या दोनी कॉलेजींनी जे एडमिशन आसता ते लिमिटेड असल्या कारणान आमचे गोंयचे खुबशे भुरगे हांकां एडमिशन मेळनासल्या कारणान तांकां शेजारच्या राज्यांनी कर्नाटका जावं महाराष्ट्रान वयचें पडटा. त्या खातीर सरकारा कडेन विनंती आसा की आमच्या सावथ गोवा सुद्दां एक फार्मासी कॉलेज जावपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता दिसान दीस गोंयचें पॉप्युलेशन वाडता, त्या प्रमाणे स्कुलां, कॉलेजी, फार्मासी कॉलेजी, इंजिनियरींग कॉलेजी, मेडिकल कॉलेज ह्यो सगल्यो आमच्यो खुबश्या पयलीं जेन्ना आमची गोंयांत कमी पॉप्युलेशन आसलेलें तेन्ना सगळें सांबाळून घेवपाक मेळटालें. पण आयज हें आमचें सगळें हें इन्क्रीज जावपाची गरज आसा. एड्युकेशन हे फार्मासी कॉलेज आमचे सावथान जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी मुद्दम नमूद करता, हांव आमदार जावच्या पयलीं एक दीस बेळगांव वयतालो कदंबा बसीन आनी हांवें सकाळ फुडें पळयलें की फूल बस ही स्टुडंट्साची आसली. हांवें मुद्दम चवकशी केली जाल्यार कोण म्हणपाक आपूण केईलीन शिकपा वयता, कोण म्हणटा आपूण इंजिनियरींग कॉलेज करपा वयता. म्हणजे म्हाका दिसता गोंयचे 50% भुरगीं सुद्दां ही हायर एड्युकेशन घेवपा खातीर दुसऱ्या राज्यांनी वयता. ह्या खातीर हें तांकां जे कोण हें मॅनेज करपाक शकता ते लोक वचपाक शकता, पूण गरीब भुरगो हो दुसऱ्या स्टेटीन वचोन हॉस्टेलान रावन शिक्षण घेवपाक शकना. ह्या खातीर आमच्या सरकारान ह्यो सगल्यो कॉलेजी सुद्दां इन फ्युचर वाडोवपाची गरज आसा. इतलें सांगून हांव डिमांडांक सपोर्ट करून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Alesh Rajanan. Speaker sir, I rise to support the demands today on education. Speaker sir, issue of Balrat employees, I want to congratulate the Chief Minister where he's taken a stand where those drivers, the staff of the Balrat buses, they really deserved it, and it's a long time and a long pending issue which is much required. However, the buses are not in very good condition. If more arrangement, or a better arrangement could be done, and some expenses to be given, especially for buses which are for special schools at least, if not the main schools, because those schools, they have a fund problem or they have some issues and they require a better bus. Even the quality of bus for them doesn't have all the arrangements of special needs. So I will call upon the government to pay attention to this and see how best that can be helped. Speaker sir, talking about CCTVs in schools. Most of the schools have, but some of them don't have, or some of them don't have the right cameras. The right number. More things, more could be, if any more facilities could be given on part of the government as far as grants are concerned. I think it's a must, because there are a lot of issues as far as children. It's not easy. भुरग्यांक आज सांबाळपाक तितलें सोंपें न्ही. आज पयलीं भुरगीं आमी जाणा आसले, टिचरीन जर तर मारलें जाल्यार आमकां, आनी घरा वचून कंप्लेन केली, आमगे आवय आनी बाबय म्हणटाले तूं सारको आसल्यार तुका मार पडना म्हण, आनी दोन पडपा जाय आसलो मग तुका. हें पयलीं आसलें, आतां न्ही. आतां पेरंट पळय आहा, बोट लायनाका, बोट लावपाक सोड, उलयल्यार एक झगडो येताय. So camera is very much essential each and every place. Therefore, I would request. I remember one incident, still today, the Vasco rape case. Still today, they have not got justice. I know that there are no cases now. Mashi cases no doubt somewhere. Is it that they are not coming into notice? Is it that somebody is suppressing this type of cases? Is the department watching, paying attention to the smallest possible complaints of the children? And nowadays it is very difficult. I know how difficult it is because I got children. I know how difficult it is for me to translate something for my children. So just imagine in schools, in parents, जाऊन कित जाता ते situation पडे हा ते आज तितले सोंपें ना on part of the teachers. I think I want to, I really want to, not all teachers are bad. There are teachers who are extremely good. So I want to congratulate them for all the good work they are doing. It is not an easy task for a teacher or for the principal or for
education. I don't name anybody. We have got good directors. We have got good staff. We have got a lot of good people there. If not for them, the situation would have not been the same. Perhaps it would have been completely different. Situation would have been so tough. Speaker sir, I would even ask them if anything, Kessler incident, pay smallest attention. Because you don't know who is getting trouble. There are so many cases of children, bottling up, staying alone. There are a lot of fresh difficulties which the children are going through. The worst is the app, the worst is the mobiles, the tabs, the iPhones. The richer you are, the more is your problem. Because you connect the child to the app, to the iPhone. The iPhone company manages your child. You can't manage the child. And if you leave the child for another 1 month, or if you leave the child with the phone for 4-5 years, the child is gone. Child is never yours. So need is there for the department to educate and inculcate manners in the children and as well as the parents. So I would look upon the department to watch out. Give the children the PTA's instructions. See that they follow timetables. Even I as a parent would look up I was telling my son, I said, I will give you a timetable. A timetable where you and I sit together and we form a timetable. So the department should pay attention to the smallest and smallest of things as far as the education is concerned. It is not an easy job. Again, I want to congratulate them and I want to really tell them that please take up your job seriously. And even a politician job is no longer an unserious matter at all. It is a very serious job which you have to take, and if you have to perform, you have to take it up. Talking of regularization of librarians, school librarians, I think their issue is pending. They're getting a salary of 14,000 a month and their contract is for 10 months. I would request the Chief Minister to look into this matter. All these issues are finally bottling up into the department getting a bad name as far as jobs are concerned. Everywhere, in every issue, the department has been little bit, on the negative side. The teaching fraternity as well as the school managements are all having problems. Come what may. They are having problems with the department. I'm not blaming the department. But somehow I think the department has to have a proactive, you can't suppress the education. You can't suppress even the health. You can't suppress some things. You need to be more flexible. I think the government should look into this. We no longer can say, no, we'll tie up this fellow and we'll tie up that fellow and give another person a chance. All the good you do, you get the good. All the bad you do, you get it. Then finally we end up blaming what had happened before. That's why we are doing it. But what had happened before and we are doing it now doesn't help you to change the future. The history will repeat. If today we are choking up the education department, tomorrow somebody else will come and choke up the department again. So it will be a precedent. Always a precedent follows. And then it becomes a curse to the department. Then it becomes till somebody else comes and changes it. Because sir, I think we should pay more attention to this and we have to see that better systems are in place. Shortage of teachers in primary education. Primary schools have so many teachers less. I think somebody should, they should look after it and give more jobs for this teacher, more, number of teachers to the schools. Because physical education teachers also. I think in my constituency, in our constituency, I'm sorry to say it's our constituency. In fact, it is very essential, physical education. It is compulsory also that they should have a subject. Physical education teachers, in fact, I've got 2 colleges in my school. Both the teachers don't have a permanent physical education teacher. There are, I think there is a roster for SC teachers. Please check if they are following it, Speaker sir, because there is a demand from them and they are saying that some posts are not yet specified. I'm not complaining, but please check the roster. There could be a mistake as far as the appointment is concerned. Speaker sir, plus they have to do a lot of work. These part-time teachers have to do after lunch, physical training, have to do so many things. Speaker sir, and it is a must that we should have some teachers. I have got both the colleges, higher schools, have physical teachers and there's no permanent, not one of them has a permanent teacher.
Talking about primary teachers also, pre-primary teachers, their plight is equally bad. Somebody has to really look into the department has to see that even how best. All these years in the assembly, we have been raising this issue. So I would call upon the government to look after the needs of these teachers. Their salary is very low. Some of the management pay them peanuts. I'm not here to criticize the management. I'm here to look after see what I can do to contribute to their, having better facilities, having better salaries. So I will call upon the government the department at least to pay attention. I know you have paid attention to registrations. I know you are looking after them. But as far as the teachers' request for little better facilities, I think you should do something. Special children and special schools. I have one school in our constituency which requires some more help from the government. It is not possible without the help of the government for this type of stuff. I have raised the issue that they should be given even a better bus service. They should have been given a bus which is having better facilities. It is not only, I used to think when I was small, when I was a student, I used to think only the rich people had special children. But when I saw the plight of the very poor people, even the poorest poorer has a special have special children. I know one family who is having 2 children who have special needs. But the family is so poor, believe it or not. They don't have even, the father is sick at home. The father is bedridden. The mother is, roaming on the streets. Who will look after the children? Unfortunately, the father died 4 days back. What is the plight? So I think the department as far as special children has to go one step ahead. At least the poor have to be helped in a much better manner what is existing now. I know it is tough. I know it is not easy. I know it is easy for me to talk from here. But I would call upon the department. What you need is a proactive approach. It is not like I am one among the others. It is one better than the others, but not one above the others. So one better than the others is the approach they should have as far as special children is concerned. Speaker sir, talking about enrollment in primary schools. Government primary schools also enrollment is falling. I've got one incident in Cape where students other primary schools, the private ones have buses. Even Chief Minister spoke. He said because there are no bus service, there are no students. Yes, I agree. I've got a case in Cape where they are not allowing even Kadamba to take the students, so that they fall and the students are brought to the schools. I would call upon the government to look at it properly. I will give the name of the school and everything. I don't want to name and shame the school, nor the other private schools. But it is a case like this. There could be more cases, which is not coming to my light. I would have raised it if it comes to my light, because it's a matter of students. It's a matter of future. And I'm here to tell you that we require to pay attention to the students, because the students are being misguided. I know politics is misguided. Politically, there are so many people here to misguide the people and take the advantage of the middle class who is, having a lot of aspirations. The richer class and the bigger class are always looked after. The middle classes and the poor classes are looked after, but the middle class has a problem. There are people who take advantage of this situation. So I would call upon the government to look after this enrollment and look after this issue of the children. Speaker sir, maintenance on upkeep of buildings. I will look up to the government to see that government schools have been maintained well. Not only the government schools, if grants can be given to government-aided schools, not all managements are rich. Today we have got issues where if private schools charge more fees, the parents come to fight. The issue is so big. When such type of issues are there, why not we improve and help the people who are doing good work? Don't you feel that the people who do good work should be rewarded? So I would call upon the government to look at schools. Which schools? Schools who are doing well, who have got government aided, who are government aided, who may not be totally government aided, maybe partially government aided, to see what help them. I always believe that it's not one above the rest, it's one better than the rest, attitude and approach. Speaker sir, talking of assistance, even assistance of schools require
modern techniques. Why not the government help this type of schools? The government approach is, they said, let us not give more divisions to the school. Issues of divisions come. The issue of divisions come saying that why we should give the school another division when there is another school by the side who is not doing well, whose students and whose classes are dropping. Why not we give to the existing schools more facilities as a bait for the students not to leave that existing school? Why can't that approach be taken, Speaker Sir? Speaker, temporary guards, some of them from the human resources may not have, they don't have proper training, but some more training could be given because the children are involved. Speaker Sir, talking about their salaries also, they should be given or they should be made permanent. Now the ratio of teachers is 1.5 per class. Why not to make it 2? Or what is a better, I am not an educationalist. Take the advice of the educationalist and put a proper perspective, put it into proper perspective. The transfer policy of teachers and non-teaching staff. I understand even in politics we have a problem. I understand that we might have an issue with somebody, but why transfer him for no reason and so far away? Have a policy in place where no one can complain. It is better for the department also. If people like us make them do something, it is better for them to have a policy. Once you have a policy in place, then you can't do anything. Everybody is safe, everybody is sound. Audit of schools, I think it should be done at least every yearly. I don't know the exact position, but it should be done every year because I think some of the schools are not having the system in place. Goa College of Engineering, speakers are talking about the higher education. Talking about College of Engineering, there is no extension policy for faculty members. Those who complete 62 years, there should be no extensions. There should be no extensions as far as giving them more extension because there are a lot of people now. We have got children, we have got now faculties available here. And we are talking of young people being given opportunities. Why do we have to extend? I am not here to criticize the department for extending them, but why extend? When we can inculcate new fellows and aim them in a system which will help and they will do a better job also. Why don't we put them first surely under the seniors and get them trained, Speaker Sir? Dedicated timings to be allotted for consultancy and testing so that teaching and engagement classes do not hamper. Speaker Sir, the faculty members without those who leave permission, those who leave headquarters or rather the schools without the permission, without the approvals also, sometimes they leave the seminars also. Workshops are even getting hampered. Is somebody paying attention? Is somebody looking after these things? I would ask the department. Speaker Sir, talking more about higher education. There is a Yola school, this establishment, the functioning of, there is a International University of Legal Education and Research which has come up, which is already now established. And now we have got a college of LLM and LLB. The fees are so big, the fees are so high, it is around 6,76,000. I have received a reply. That All India, this institute, university has put a college in Sankwal right now, and they have been given land of 50 acres in Darbandara. Speaker Sir, the fees are so big. 6 lakhs, I've got a reply that the fees are around 6,76,000 and which add up to almost 33 lakhs. Whereas we have got 2 colleges in Goa. The whole fees will come to not even 5 lakhs for the year. Is the department going to look into this where we have got poor students? We have got students who are really requiring help. Will the department look after this and see that, or the government should reimburse the students, whoever deserve it. I'm not saying you give the rich the discount or rather, there is a 20% discount. I've got a reply that there is 20% discount for Goan. 20% is nothing, a very small amount as compared to what has been costing the fees. Because sir, I know I am running short of time, but I would also, since land has been given to them, free of cost,
Chief Minister is there on the board. We have got Education Minister, we got Law Minister, I think somebody on the board there. Why don't they pay attention and give justice to the students? Speaker sir, I think I'll just finish into. There is a IIT issue which everybody spoke. Why not we have? I remember in that issue, somebody took up for all those people. Finally, yesterday the minister said that he was available on phone. That same person is speaking to the minister on phone who had opposed it, and who had opposed the minister, who had opposed the town planning minister here. If this type of people are going to misguide those people of Salawli that, so what will happen if somebody else like this cheats some more people and again the IIT is having a problem? The people are innocent, they don't know, they have been misguided. So wherever it is, now I would call upon the department, to see that some discussion takes place and the IIT is there. So engineering and polytechnic seats, there are some vacant. Will the minister answer why is the reason, what is the reason and what is the issue as far as those seats going vacant? Goa University, I'll finish in 2 minutes. Goa College of Engineering has done some research work. And in that research work, they have patented and got it channelized. Whatever research they have done as far as the industry is concerned, will the department go into it and, channelize it to the industry and see whatever the recommendations, the industry follows so that it will help the Goan students. And the need of the hour is a Information and Technology Institute with Skill Development University in Goa. Speaker sir, I think I'm running short of time. I would look upon the education department to do much better justice for the students. Not that they are not doing justice. I would call upon them to see that, it is becoming more proactive. It becomes a department which is one better than the rest and not one above the rest. And I would look into the last issue as far as the education department and teachers posts are concerned. All Goa, even in our diocesan schools, all schools have a problem as far as teachers are concerned. You cannot, see that their issues have been just set aside and kept pending so that they just leave the system. The issue is like slowly killing the institutes. I remember, previously when the students used to go to school, the principal there used to be a naughty boy. There used to be a naughty girl who comes in the school. The principal, would sit with them, would, hug them, would say, why are you doing this? Perhaps some of them would change. Even those attitudes are not there. How will this attitude come when they are in trouble? How about the whole scenario being changing which will help the student fraternity? We are here to support the government on the demands. I am here also to support it, but I would call upon the government to have a little more proactive stand. You are always remembered by the good you do. You are all remembered by the bad you do. But if you are remembered for the good you do, you are remembered for a lifetime. Thank you, Speaker, sir. Kindly requesting all members to please be brief. Honorable Member Rajesh Varle, sir. Speaker, sir. हांव आमचे मुख्यमंत्र्याचे आनी डायरेक्टर एज्युकेशन डायरेक्टर बाकीचे डेप्युटी डायरेक्टर आनी तेंची फूल टीम हांव अभिनंदन करूंक सोदतां कॉंग्रेच्युलेट करतां कारण तुमी पळयलां आसता स्पीकर सर गेल्ल्या 4-5 वर्सांक आमचे एड्युकेशनाक लागून खूब आमी फुडें पावल्ले आसा भरपूर फुडें पावल्या कारण स्पीकर सर हांव म्हाज्याच मतदारसंघाचें उलयतां म्हाज्या मतदारसंघान व्हडलीं व्हडलीं स्कुलां आसा सनशायन म्हण पोदार म्हण बाकीचो आमचे घेरा म्हण बाकीचे आमचे शारदा मंदिर म्हण अशी बरी बरी स्कुलां येयला पण हांव खरेंच आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाचें अभिनंदन करता टिचरीसीं करता कारण प्रत्येक टायमाक तेंच्यांनी आतां जो पळय भुरग्यांक अशें डेव्हलपमेंट केल्लें आसा 100% रिजल्ट येता तुमी फाटल्या तेंपाक पळयलां आसतलें 100% रिजल्ट हाडला आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी चडसो सो स्पीकर सर कुमारजुआ फाटल्या दिसांनी तुमी जाण आसतलें कुमारजुआ एक आमच्या SSV गव्हर्मेंट हायस्कुलान एक बारीकशें प्रकरण घडलें स्पीकर सर आमी लास्ट टायम थंय स्टेज नासलेली भुरगीं कशी तरी स्टेजीक लागून खूब त्रास जाताले आमी स्टेज बांदून दिली तांकां हांवें ओन बांदली रिन्युवेशन करून दिलें तांकां आनी स्पोर्ट्सा कडल्यान आमी ग्रावंडूय केलो आनी सगळ्यांच्यांनी म्हाका दिसता गोंयान 2nd या 3rd नंबरार आमचें स्कूल आसा
आनी जेन्ना ते 110 इयर्स ताका क्रॉस जाले. स्पिकर सर, त्या स्कुलान आमी जितलें बरें स्कूल केलें, फाटोफाट त्या स्कुलान जवळ जवळ पयलीं म्हाका दिसता भुरगीं 50, 60, 70 अशीं वयतालीं. पण आयज जर त्या स्कुलान जर वचत जाल्यार एडमिशन घेवपाक लागून इतले लोक सारको धडपडटा, कारण सुंदर स्कूल जाला, टिचरी बरी आसा, सगळे पेरंट्सूय तांकां सगळ्यांक मदत करता म्हणून बरी शिकयता, 100% रिजल्ट येयला म्हणून थंयसर गर्दी पडटाली. ते कोणाच्यान फाटल्या दिसांनी ब्युटिफूल स्कूल दिवचो अशें म्हणून हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता. स्पिकर सर, आमचे तशेंच दिवाडेन आमचे सेंट अलोशियस म्हणून स्कूल आसा, जवळ जवळ 500 ते 600 भुरगीं शिकता. आमकां आयज कितें आसता, जेन्ना एड्युकेशन म्हटल्या बरोबर, स्कूल म्हटल्या बरोबर ग्रावंड हो सारको कंपल्सरी आसता. कारण कितें तरी तांकां जर खेळटलो, फिजिकली जर कितें तरी करतलो जाल्यार तांकां ग्रावंड सारको कंपल्सरी आसा. पण आमकां त्या स्कुलान ग्रावंड ना. म्हाजे कडेन ते वार येयले, पण कशें आसता, थंय आमचे कडेन ती प्रॉपर्टी ना. जे कोणाची एक सायडीची प्रॉपर्टी आसा, जर जाता जाल्यार आमच्या मुख्यमंत्र्यान ती प्रॉपर्टी घेवन आमी तांकां ते ग्रावंड म्हणून आमी यूज करूंक दिता. कारण टच आहा, सारकी बाउंड्री टच, एवरेज वाडत गेल्या म्हणून आमकां तांकां जी पळय फॅसिलिटीज जाय ती आमी तांकां दिवची पडटली, जेणे करून आमची गव्हर्मेंट स्कुलां बरी उरोंक जाय. बरी त्या पद्दतीन तांकां जे पळय कंप्युटर म्हण जावं तांकां टिचर्स म्हण जे पळय कितें कमी आसा ते आमी सगळें जर दीत जाल्यार येणाऱ्या काळान म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हाय स्कुलां ही सारकी बरी चलपाक लागतली आनी लोक प्रत्येक जाण तितून एडमिशन घेतले. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आनी एक मेन म्हणजे तुमच्या नदरेन हाडून दिवंक शकता, वसंत VS कुंकळकर हायर सेकंडरी स्कूल हें आसा आमचें ओल्ड गोवा. स्पिकर सर, ग्रावंड आसा व्हडलो. हांव रिलेटेड टू एड्युकेशनाक लागून उलयतां स्पिकर सर, नाल्यार हांव मिनिस्टरा कडेनूय सांगलां ऑलरेडी. ग्रावंड व्हडलो आसा, पण एवरी टायम जी भुरगीं पळय आमची खेळोंक येता किंवा भायले लोक येवन थंय खेळटात तेन्ना तांकां न्हू फूल डस्ट पळय आसा तो सामको डायरेक्ट स्कुलान वयता. हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केला, इवन हांव आमच्या CMा कडेन रिक्वेस्ट करता, जाता तितले बेगीन तो आमकां त्या भुरग्यांक खेळपाक जावं एक ल्हानसो सुद्दां जरी तयार जर करीत. व्हडलो ग्रावंड आसा, ल्हानसो जरी तांकां खो खो खेळोंक म्हण, कबड्डी म्हण जावं व्हॉलीबॉल म्हण, हे जर खेळपाक जरी केलो ताका जर स्कुलाक तेंकोन जाल्यार तो डस्ट येवचो ना. एक सारकें म्हाका सांगून सारकें दिसता. त्याच बरोबर हांवें मिनिस्टराक म्हटलां की आमकां ग्रावंड जाता तितलो बेगीन तो आमकां करून दिवचो. स्पिकर सर, तशेंच आमचे करमळे, आमच्या स्कुलां सगळीं बऱ्या, मातशें अपग्रेडेशन जावपाची गरज आहा. जेन्ना अपग्रेडेशन जातलें तेन्ना भुरग्यांचें सारकें शिकोवपूय बरें जातलें आनी तांकां वेळोवेळी तांकां सगळें म्हणजे डिसिप्लीन म्हण बाकीचें जे कितें कमी आसा जर तांकां हें सगळें जर प्रायवेट जालें जाल्यार आमकां खरोखरच आमची भुरगीं बरी शिकोवंक फुडें पावतलीं. स्पिकर सर, आनी एक तुमकां गोवा कॉलेज ऑफ आर्टाचेर उलोवंक सोदतां. स्पिकर सर, आज तेजी परिस्थिती पयली आसतली, एक विडियोय व्हायरल जाला. हांव कितें म्हणटा, ते जर आतां लिकेज जाता ते जर टायमार जर बंद जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें. कारण थंय भुरगीं बसोंक पळयना, भुरग्यांक खुबशे त्रास जाता. म्हणून हेजेर मातशें जाता तितले बेगीन CMान आमच्या लक्ष घालचें पडटलें. स्पिकर सर, थँक्यू. Honorable Member Rudolph Fernandez. Because I stand to support the demand moved by our Education Minister. पयले सुवातेर हांव CMाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक आख्ख्या गोंयान व्हडलीं तशींच धाकटी स्कॉलां कोणशांनी चडांत चड इंट्रस्ट घालता म्हणून आमचें एड्युकेशन वाडोवपाक आनी आमच्या भुरग्यांक जाता ते भाशेन फॅसिलिटी दिवपाक. म्हाका एड्युकेशनाचेर उलोवपाचें आहा. गोवा युनिवर्सिटी जे आमचे स्टुडंट वयता हिंगासर बसी सारक्यो उण्यो आहा आनी ह्या कारणाक बसी सारक्यो भरोन वयता आनी दारां पासून बंद जायना आनी असलें जावप स्टुडंटां मदें सारकें न्हू. केन्ना एक बस तर कितें पत्तली हेंच्या वेटान जाल्यार व्हडली ट्रॅजेडी जावंक शकता. ताका लागून खूब गरज आहा बसी वाडोवपाची. एक पीक आवर्साचेर ह्यो बसी वाडोवंक जाय. गोवा मेडिकल टू आमच्या गोवा युनिवर्सिटी, तशेंच मारगांवच्यो बसी येता त्योय फूल येता आनी स्टुडंटांनी आमकां कंप्लेनी दिलेली आहा की जेन्ना ती मारगांव वयता बसींनी चडपाक बस फूल आसता आनी बस चुकता आनी तांकां मागीर लेट जाता एड्युकेशनाक पावपाक. असलें घडोवप करना. तशेंच बस स्टँडार पासून सावन येताना तांकां त्रास जाता. ताका लागून बसी वाडोवपाची गरज आहा पीक आवर्सांचेर. असले आमच्या स्टुडंटांक त्रास जावंक उपकारना. तशेंच देंपे कॉलेज आमची गुजरा जी आहा आनी थिंगा इस्कॉलां आहा थिंगासर गरज आहा
फुटपाथ व्हडली केलेली, 1 मिटराची फुटपाथ आसली. फाटल्या दिसांनी हांवें सांगून आतां ती वाडोवपाक केल्या. मात कितें जाला, ती रोडाच्या सायडीच्यान वाडयता आनी रोडाच्या सायडीन वाडयली जाल्यार थिंगासर रस्तो नेरो जाता आनी अशें रस्तो नेरो जाल्यार थिंगा कंजेशन आनीक जातलें. तेका लागून थिंगा बऱ्यांतली बरी एक फुटपाथ व्हडली बांदून रेलिंग आसूंक जाय. तशेंच एक थिंगा 8 सीटर टॉयलेट आसूंक जाय. तशेंच आमच्या पेरंट्साक जी येता तांकां आनी एक स्टेशनरी एक शॉप जाय. कित्याक केन्नाय कितें घेतलो बायल्यार थिंगासर एक शॉप ना, कांय ना. ते तसलें थिंगासर जावपाक ना. तशेंच त्यो पयलें आसतलें की जेन्ना ब्रिजाचेर भुरगीं चलोन येता थिंगासर पावसाच्या दिसांनी उदीक भरोन उरता आनी भुरग्यांक चलपाक त्रास जाता. हें कितें जाला, थिंगासर एक पायप आसलें, त्या पायपांतल्यान केबल पास जाल्लेले आहा इलेक्ट्रिसिटीचे आनी हे केबल पास जाल्ल्या फाक थिंगासर चॉकअप जाल्लेले आहा. तशेंच लायटीचे वायर जे वयर सरल्या थिंगासर वायर बा तुटलेले आहा आनी चड इम्पॉर्टंट आहा हें सगळें जाग्यार घालपाक. कित्याक केन्नाय तर वायर तर लायव्ह वायर तर उदकान गेलो जाल्यार आमची भुरगीं केन्नाय त्रासान पडोंक शकता आनी अशें जावंक उपकारना. आमच्या सांताक्रुजान सेगून भायर म्हणून एक ब्लायंड स्कूल आहा. हे ब्लायंड स्कूल टिचरी इतल्यो बऱ्यो शिकयता. हांवें पळयल्या थिंगा वचोन की भुरगीं इतली स्मार्ट आहा. थिंगा कंप्युटर पासून थिंगा कंप्युटराचेर पासून दाखयता ते कशें कितें करपाचें ती. आनीक तांकां फेसिलिटी ना, तांकां किचन सारकें ना, तांकां रावपाक सारकें ना, थिंगा बंकर बेड आहा जागो नासलेल्या फाक. तशें आमचे ब्लायंड स्कूल चिल्ड्रनाक अशें त्रास जावप सारकें न्हू. आनी तेणी एक प्रपोजल घाल्लेलो आहा गोवोरमेंटाक ऑलरेडी की ग्रावंड +2 बांदपाक आनी तांकां फरीच गरज आहा. कित्याक तांकां क्लासरूम शॉर्ट पडलेले आहा आनी भुरगीं इतल्या स्मार्ट आहा. केन्नाय विजीट करून पळयशा जाल्यार तुमी सरप्रायज जातले. तशेंच आमच्या पिरमेर भायर एक इस्कॉल जें आहा आमच्या ओबडीक तेकोन, ते इस्कॉल सारकी ती बिल्डींग डेलिब्रेटेड कंडिशनान आहा. केन्नाय ती मोडोंक शकता. तेजी इस्कात पासून बँड जालेली आहा, कोपशें पडटा वयरसान आनीक एस्टिमेट पासून काडलेलो आहा. आनी हो हांव मागता आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन की हे जाता तितले बेगीन हे बांदचे. कित्याक नाल्यार खूब वर्सां जालीं आहा ताका सारको पेंट ना, तेजी बेंचीस सारके ना, तेंचे टॉयलेट वा बरें दिवंक जाय भुरग्यांक सारकें क्लीन सारकें आरशे कशें टॉयलेट आसूंक जाय. तशेंच कितें जाला थिंगासर तेकोनूच एक MRF आहा आनी हो MRF कितें जाता, हो आसलेल्या कारणाक लागून थिंगा पावसान ते सगळे MRFाचें उदीक येता आनी भुरगीं आमची दिनाच्यान चलोन वयता आनी भुरग्यांक पांयांक घाय जाता आनी हे MRF थिंगा शिफ्ट करपाची गरज आहा. आनी त्या जाग्यार एक कितें हेल्थ सेंटर जावं एक पुलीस स्टेशन बा थिंगा येवपाची गरज आहा. तशेंच आमच्या चिंबला एक हांवें फाटल्या दिसांनी सांगलेलें आहा 4 लाख जमीन आहा गोवोरमेंटाची. थिंगासरी एक इस्कॉल प्लस ग्रावंड कंपल्सरी आमच्या एड्युकेशन मिनिस्टरान इंट्रस्ट घालून करची. स्पिकर सर, गोंयान आमच्या खुबशीं स्कुलां कॉलेजी आहा. ह्यो कॉलेजी अशें आसूंक जाय की हे कॉलेजीक टायप आसूंक जाय. बऱ्यो इंडस्ट्री जावं कंपनी जागोडे टायप आसूंक जाय आनी अशें टायप आसूंक जाय की जे भुरगीं शिकता तांकां पयलींच रेडी करूंक जाय ते कंपनीन हें करपाक, ट्रेनींग दिवंक ते कंपनीन काम करपाक. आनी जशें तीं भुरगीं आमची शिकोन फुडें गेलीं तांकां स्कूल काबार जाता तांकां ते कंपनीनी तांकां व्हरोंक जाय. हेतून आमच्या पेरंट्साक खूब बऱ्याक पडटलें आनीक भुरग्यांकय टेंशन आसचें ना आनी गोंयान आमच्या जॉबाक आमच्या भुरग्यांक त्रास जावचे ना. हे सारकें चड सिरियसली घेवचें. तशेंच स्पिकर सर, आमच्या क्लासीनी भुरगीं आसता धाकटीं एक पाटी उलयना आनी कितें जाता, चड इंट्रस्ट घेवंक जावं जी भुरगीं उलयना तेंकां कडेन तांकां कावन्सिलींग जाय. तांकां टिचऱ्यांनी तांकां कडेन उलोवंक जाय, तेंची अंडरस्टँड करूंक जाय. घरा कडेन तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा जावं तेंच्या फ्रेंडाचे कितें प्रॉब्लम आहा हे प्रॉब्लम तांकां विचारूंक जाय. आनी जेन्ना तेंच्या कडेन उलयल्यार मागीर गमता तेंचे प्रॉब्लम कितें पळय तें. आनी पळोवंक जाय तांकां उंची लायन लायक पळय ती मॅकॅनिकल लायन लायक, काय तांकां एडवोकेट जावपाक जाय जावं तांकां डॉक्टर जावपाक जाय. ही तांकां लायन टिचरींनी चूज करूंक जाय आनी तांकां पेरंट्सांक आपोवन हाडून तांकां विचारून ते स्ट्रिमांनी तांकां घालूंक जाय. हें चडांत चड इम्पॉर्टंट आहा आनी हें आमच्या ऑनरेबल सीएमान हें हातीन घेवचें. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Praveen Allekar. Speaker sir, I rise the support the demand number 34.
ज्यो टिचरी आतां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतलेल्यो आसा त्यो म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं तांकां रेगुलायज करपाची खूब गरज आसा. तशेंच हांव स्कूल बिल्डिंग्स जे आमच्या पेडण्यान आसा जितल्यो पेडण्यान आसा तितले पेडणे स्कूल बिल्डिंग्स स्कुलांनी हांव विजीट केल्ले आसा. पूण पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता ह्या बिल्डिंगांचें केन्ना रिनोवेशन जावंकूच ना. कित्याक खुबश्यो आमच्या पेडण्यान स्कूल्स आसा ते स्कूल्स चडशे स्कूल्स लिकेज आसा. म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं तांकां पेंटूय मारूंक ना. जेन्ना ते स्कुलान हांवें विजीट केले जाल्यार चडसो डिमांड कितें आसता टिचरींचो तांकां आजून पासून बेंचूय ना ना. भुरगो खेळांक वयतलो म्हणून खंयसर तांकां स्पोर्ट्स हें करतलो जाल्यार तांकां दुसऱ्या स्कुलाच्या हेचेर वयचें पडटा. ताका लागून हेजेर म्हाका दिसता लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. तशेंच हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आहा कितें पेंटींग बी कांयच ना आमच्या ऑलरेडी हे स्कुलांक खूब गरज आसा जाता तितली रिनोवेट करपाची. जाता तितले बेगीन हे CM सरान हेजेर भर घेवपाची खूब गरज आसा. तशेंच गव्हर्मेंट ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंट आसा फकत 20च सीट्स. ताका लागून ही सीट्स वाडोवपाची खूब गरज आसा. तशेंच मॅक्झिमम पोस्ट ऑफ कोर्सीस हे वाडोवपाचे कित्याक नाजाल्यार आमचे पेडण्यान आमचे ITI आसा पूण आमच्या भुरग्यांक दुसरे कडेन वयचें पडटा. थँक्स वेरी मच. Honorable Member Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Very important demands are being discussed today in this August House, where the Minister for these demands is the Honorable Chief Minister. Speaker sir, speaking on school education, Honorable Chief Minister, I remember him as a GSIDC chairman when we first came in this August House in 2012. We had a discussion with the then Chief Minister, Manohar Parrikar, and he decided that all government primary schools in the state of Goa should be improved, all infrastructure like new benches, smart boards, toilets for girl child and for boys separate, their compound wall, their roofs, everything should be done up. And when our Chief Minister was in GSIDC, he took up this work on war footing. And lot of GPS schools, government primary schools were taken up for repairs, renovation, reconstruction. And all these schools got this infrastructure. And this was specially done, Speaker sir, was only for one reason, the decline, the number of students, म्हणजे जितकी भुरगीं हा तितली कमी जायत वयताली. गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान आमचे गोंयकार वयता पळय ते खूब कमी जाताले. नंबर जे 1st to 4th आहले ते एकूच हे जावपाक लागले. म्हणजे वन पर्टिक्युलर दीस ओन्ली, लायक वत रो सेकंडान वयता, एकूच क्लास फर्स्टाची सेकंडान वयता, सेकंडाची थर्डान वयता. म्हणजे 4 जे क्लासी चलपाक जाय आसल्यो त्यो बॉर्न ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रक्चर आमी डेव्हलप केलो. पूण आयज स्थिती कितें आहा, आयज हांव उलयता 11 वर्सां उपरांत, 11 वर्सां उपरांत ही स्थिती सेम आहा. ताका वेरियस रिजन्स आहा. स्पीकर सर, there are various reasons, and this government of the day needs to understand what are the reasons why our forefathers, म्हणजे आमचे पाय माय
आमची शापाय शामाय जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान शिकली ती आमी आमच्या भुरग्यांक कित्याक घालपाक रेडी ना ह्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान घालपाक कित्याक रेडी ना देर आर वेरियस रिजन्स and the government of the day, the Honorable Chief Minister along with the Director of School Education should think tank why these numbers have declined and after providing all infrastructure including teachers. आता टिचरी कमी जायत गेल्ल्यो ते टिचरी आमी वाडयल्यो तरी आसतना पेरंट्स कित्याक घालूंक सोदिना हेचेर म्हाका दिसता चिंतपाची गरज आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय सांगतलो. Speaker sir, implementation of new education policy in the state of Goa, which was the vision of our Prime Minister, आमी ह्या वर्सा implement केली. There were various issues raised by various schools, managements, principals, teachers. आणि हांवें तितूंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोंदरे काडला की जे ट्रेनिंग दिला 5 दिसाचे टिचरींग ते खूब कमी आहा. म्हाका दिसता in periodical time like every 3 months or 4 months or next 6 months training teachering दिवपाची गरज आहा. आणि हे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी जी आमी इम्प्लिमेंट करता तेजेर म्हाका दिसता 100% चीफ मिनिस्टर will put his heart and soul to see that it is successfully implemented, the teachers are trained and no student should face difficulty in the new education policy. आता स्पीकर सर स्कुलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हांव उलोवंक सोदता. द प्ले एरियाज इन द स्कूल कॅम्पस खूब निग्लेक्टेड आसता. आमी पळयता सगळे वेरियस स्कूल्स हॅव गॉट प्ले एरियाज निग्लेक्टेड. लायब्ररीज आनी आमी ई लायब्ररी म्हणटा त्यो अपग्रेड करपाची गरज आहा. इवन इफ दे आर मॅनेजमेंट स्कूल आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां ग्रांट दिवपाक जाय ह्यो लायब्ररीज आनी ई लायब्ररीज वाडोवपाक तांकां अप टू डेट हाडपाक. सायंटिफीक लॅबॉरेटरीज आमी आदीं पळयताले बऱ्यो सायंटिफीक लॅबॉरेटरी आमच्या स्कुलांनी आसताल्यो आनी म्हाका उगडास येता आमी जेन्ना वयताले हे लॅबॉरेटरीन आमकां सामकें डिफरंट कितें तरी पळोवंक मेवतालें. पूण आतां मॉडर्न लॅबॉरेटरीज येयल्ल्यो आहा ह्यो इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. योगा इन स्कुल्स आमचो प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा की वेन द चायल्ड इज ग्रोईंग अप he or she should learn yoga. How is the chief minister going to implement this? Physical education teachers खूबशे स्कुलांनी प्रॉब्लम जाता. म्हणजे स्कुलां व्हडलीं आसता एकूच फिजिकल एड्युकेशन टीचर आसता थिंगा 2 टिचरीची गरज आसता. मॅनेजमेंट रिक्वेस्ट करता सिन्स इट इज ग्रांट इन एड हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता यू लूक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल एंड गिव फिजिकल एड्युकेशन टीचर्स इन द स्कूल बिकॉज when the student is young, small, when they learn volleyball or any other sports, whether it is cricket, football, हे सगळे स्पोर्ट्स जेन्ना हो स्टुडंट शिकता त्या टायमार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो फुडें फुडें वयतना एक स्पोर्ट्समॅन म्हणून जाता, स्पोर्ट्स गर्ल म्हणून जाता. मिड डे मिल्स इन स्कूल खूब चर्चा जाली. क्वॉलिटी फूड दिवपाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रयत्न करता. सेल्फ हेल्प ग्रुपांची एक व्हडली चॅलेंज आहा की तांकां पयशे वाडोवन दिल्ले जाय आसले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मिटींग घेवपाची गरज आहा आनी हे जाग्यार घालपाची गरज आहा. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जर तर वाडोवन पयशे दिले जाल्यार तांकां क्वॉलिटी फूड आनी हू इज गोइंग टू चॅक दीस क्वॉलिटी ऑफ फूड हेचेरूय स्ट्रेस दिवपाची गरज आहा. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ टॉयलेट्स जे म्हाका दिसता टॉयलेट्स जे हितून आहा खुबशे स्कुलांनी आहा ते मेंटेन जायना आनी हेचेर एक स्पेशल मनीस तांकां घेवचो पडटा आनी ताका म्हाका दिसता स्कूल डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ताका परवानगी दिना की स्पेशल मनीस एक ऑल दीस टॉयलेट एरियाज आनी बाकीचे एरियाज क्लीन करपाक ते पिवनानूच करचे पडटा. आनी म्हाका दिसता स्विपर म्हणून एक आनी क्लिनींग ऑफ दीस टॉयलेट्स लेडीज एंड जेंट्स एक स्पेशल मनीस अपॉयंट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर बालरथाचें आमी तितूंत उलयलां. बालरथाक 15 वर्सां जावन गेल्लीं आहा ते सारके खोटारे जाल्ले आहा आनी हे बालरथ न्हय हाडपाची आयज गरज आहा. और न्यू स्कीम जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला कितें मेरी बस तेरी बस कितें तरी म्हणटा तो माझी बस ही स्किमीच्या अंडर हे सगळे स्कुलांक दिवपाची गरज आहा आनी ह्यो बालरथान इन्क्लूड करपाच्यो. आनी आदल्यो ज्यो बालरथ आहा 15 वर्सां वयर गेल्या तांकां स्क्रॅप करा
आनी स्कुलान ही स्कीम दिया आनी तांकां सांगा की तुमचे स्टुडंट्स जे आहा विदीन द वेसिनिटी तांकां बरे भशेन हाडचे, तांकां ड्रायव्हराचे पयशे जे आहा ते वाडोवन दिवचे. म्हणजे स्कीम दिली म्हणून जायना, ते ड्रायव्हराचे पयशे सारके दिवपाक जाय, ते तेज्या वांगडा हेल्पर आसता तेजे पयशे सारके दिवपाक जाय. कंपल्सरी युजींग सेक्युरिटी गार्ड्स इन स्कूल्स. स्पीकर सर, म्हाका दिसता सेक्युरिटी गार्ड्स सगळ्या स्कुलांनी ना. आमी खूब फावटी स्कुलांनी वयता, हांव पळयता एट द एंट्रन्स गेट ओपन आसता. मागीर अशी जावंक पारना. आदी आमी जेन्ना सभागृहान आहले, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय खबर आहा की एक ब्लायंड केस म्हणून जाली आनी ताका आमी ब्लायंड केस म्हणून म्हणटाले वास्को, बट इट वॉज व्हेरी व्हेरी शिवरींग केस. म्हणजे उलयतना पासून लेव उबी जाता पळय तशी. स्पीकर सर, तसल्यो केसी स्कुलांनी जावंक जायना. आनी ती इन्व्हेस्टिगेशन CBI कडेन दिले, सगळे कडेन दिले, पण ती सुटावो जावंक ना. टील द एंड वी कूड नॉट कम आउट विथ द रिजल्ट ऑफ दॅट केस. त्या खातीर सेक्युरिटी गार्ड्स अँड CCTV कॅमेराज, वर्किंग CCTV कॅमेराज इज द नीड ऑफ द आवर. आनी हांव रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टराक की डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचे वाटेनसून जे कितें हे आहा तेंचे मेकॅनिझम आहा तेणी वचोन हे चॅक करपाचें. एंट्री आनी एक्झीट पॉयंट्स CCTV कॅमेराज शूड बी मेड कंपल्सरी. स्पीकर सर, हायर एड्युकेशनाचेर उलयता हांव. हायर एड्युकेशनाचेर उलयतना टॅक्निकल एड्युकेशनूय घेता. म्हाका दिसता आमच्या हायर एड्युकेशनान जो आमचो डायरेक्टर आहा इज अ जेंटलमॅन अँड ही डज वर्क एक्झॅक्टली. ही नोज द नीड्स ऑफ द हायर ऑफ द कॉलेजीस. जे कॉलेजीस आमच्या गोंयान आहा तेंचे नीड्स जाणा तो. कितले टिचरी जायो, खंयच्यो टिचरी जायो, कितले हे दिवपाक जाय, कितें एक्स्ट्रा क्लासरूम्स दिवपाक जाय, सगळें जाणा. स्पीकर सर, हांव इतलेंच मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की हायर एड्युकेशनाचेर आनीक इंट्रस्ट घालपाची गरज आहा. आनी जे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जी आमचे प्रायम मिनिस्टराचें विजन आहा आनी आतां चीफ मिनिस्टराचें विजन आहा ते गोंयान, हे फुडें व्हरतलो जाल्यार तितून जे ह्या स्कुलांसून दुसऱ्या स्कुलान जेन्ना स्टुडंट वयतलो, जे क्लबिंग ऑफ आमी क्लस्टर म्हणटा, तेचेर क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा. आनी हाव दे आर गोईंग टू गो, वेदर सम they will get some bus drive over there, or how they will go from this college to the next college. हेचेर म्हाका दिसता सांगपाची गरज आसा. देर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज in higher education which म्हाका दिसता most of the teachers have been given. I am very thankful to the honorable chief minister. जेन्ना आमी तेजे नोदरेक हाडले की खुबशे हितून हे आहले वेकन्सीज आहल्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ऑर परमनंट, ते इमिडिएटली भरपाचो आदेश ह्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान दिल्लो आहा. तितून टॅक्निकल एड्युकेशनाचे उलयतना स्पीकर सर, टॅक्निकल एड्युकेशन म्हाका दिसता एक यूथ खंय तरी प्रिपेर जाता. आपूण हे टॅक्निकल कॉलेजीन वचोन आपूण उमको मनीस जातलो. आपूण ही लायन घेत जाल्यार आय कॅन बी अ बिझनसमॅन फ्रॉम दीस फील्ड. आनी त्या खातीर जे टॅक्निकल एड्युकेशनान म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आहा. ज्यो बिल्डिंगी गव्हर्मेंटाच्यो आहा ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आहा. आनी हे सगळे जे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणाजी, बिचोली, कुरचोरे हे सगळे आहा, तितून म्हाका दिसता मॉडर्न इक्विपमेंट हाडपाची गरज आहा. मॉडर्न बिल्डिंग्स ज्यो आहा ओल्ड ताका रिनोवेट करपाची गरज आहा. ताका पेंटींग आसूं, तेजे वॉशरूम एरिया आसूं, तेजे क्लासरूम एरिया आसूं, हे बरे नीट दिवपाची गरज आहा. Speaker sir, we are in the 21st century and we cannot see that our students are going and sitting in a classroom which is ugly. आणि चीफ मिनिस्टराक खबर आहा की बरें जर तर एटमॉस्फियर आसत जाल्यार 100% वी वील बी एबल टू गीव द बेस्ट टू द स्टुडंट. एंड द एड्युकेशन म्हणजे कितें? एड्युकेशन इज अ फावंडेशन ऑफ अ कंट्री, फावंडेशन ऑफ अ स्टेट, फावंडेशन ऑफ अ विलेज. जर तर आमच्या विलेजींतली भुरगीं सगळीं स्कुलाक गेलीं आनी बरीं शिकलीं जाल्यार त्या विलेजीचें फावंडेशन स्ट्रॉंग जाता. त्या विलेजीचें फावंडेशन टू द नेक्स्ट लेवल वयता. स्पीकर सर, CMाक हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की CM केअर स्कीम फॉर कोडिंग अँड रोबोटिक्स म्हाका दिसता स्कुलांनी आनी हायर सेकंड्रीनी ह्या हितून
ते खुबशे स्कुलांनी हे स्टार्ट करपाची गरज आहा. आमी अंडर म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव मिनिस्टर फॉर सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी आहलो तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे स्ट्रेस करतालो की रोबोटिक्स should reach to a lot of schools, and cluster of schools should come together and showcase their talent, की ते कितले हुशार आहा, how they can bring the technology together. टेक्नॉलॉजी यूज करून तुम्ही कितें करूंक शकता, रोबोट्स कशे करूंक शकता तुम्ही, ड्रोन्स कशे करूंक शकता, वेगवेगळे भाशेचे आमचो प्रोग्राम. पण आख्खे गोंयान जायना हो, एक साऊथ गोवान जाता, एक नॉर्थ गोवान जाता. पण म्हाका दिसता हे तालुका वायज जावपाची गरज आसा स्पीकर सर. तालुका वायज एक बार्देजान दी, एक तिसवाडीन दी, एक सीएमाच्या कस्टडीन दी, ते वाटेन दी बिचोली तालुका दी, एक पेडणे तालुका दी. सगळे तालुकान हे रोबोटिक्साचे फूल 1 विकाचो प्रोग्राम, एक 1 विकाचे टॅक्निकल एड्युकेशन जावपाची गरज आहा आनी दे शूड शोकेस देअर टॅलंट. स्पीकर सर म्हाका दिसता आनी खुबशे उलोवपाचें आहा पण पाबंद आसल्यान हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की तेणें बरें काम ह्या सगळ्या स्कूल एड्युकेशनान आनी ऑल द रिक्वायर्ड एड्युकेशन तेणें केल्लें. हांव क्लोज करतना इतलेंच म्हणूंक सोदता की जे प्रायवेट युनिवर्सिटीचे आमी उलयले आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलां की आय वील गीव प्रायवेट युनिवर्सिटीज टू द आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामी आनी तेंचे हे इन्स्टिट्यूशन जे आहा तेणी बरें काम गोंयच्या भुरग्यां खातीर, आनी जे आमी खरेंच म्हणटाले की संस्कृत वॉज अ लॉस्ट सबजेक्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. आवर स्टुडंट्स डीड नॉट नो एनीथींग. तशें तेंच्यांनी कितलेशेच भुरग्यांक थिंगा दवरून, इवन बोर्डींग दवरून तेणी संस्कृत शिकयला. तेणी एड्युकेशन टू द नेक्स्ट लेवल. दिस समथींग डिफरंट. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खूब फावटी थिंगा विजीट करता. तेंचे एप्लिकेशन इज पेंडींग बिफोर द ऑनरेबल Chief Minister for consideration. I request the Honorable Chief Minister to give them the required go-ahead signal so that they come up with the best private university and the first private university in the state of Goa. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Anton Was. Speaker, sir. डिमांडाक सपोर्ट करता. आनीक आमच्या कोर्टांनी कॉन्स्टिट्युशन आमकां बसी दिवचे म्हणून, तशेंच स्पीकर सर जे कॉन्ट्रॅक्ट टिचरीज आसा ताकाय पर्मनंट करचे होय म्हजो डिमांड आसा. स्पीकर सर जे मिड डे मील जे आसा ते भुरग्यांक बरें पावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, तशें महिला मंडळ आसा ते बरे जे कोण आसा ताका दिवचे. तशेंच इस्कॉलान आमचे CCTV दिवचे जे भुरग्यांक आमकां बऱ्याक पडटली, तेवूय म्हजो एक डिमांड आसा. स्पीकर सर इस्कॉलान आमचे जायते टिचरी जावं पेरंट्स डिमांड करता
स्पोर्ट्स मॅटेरियल जे आमकां भुरग्यांक दिवपाक जाय. खरेंच आयज तर आमचे जे भुरगे इस्कॉलांतल्यानूच आयज आमचे भुरगे स्पोर्ट्सान तयार जाता आनी स्पोर्ट्समॅन जावपाक शकता. हांव मागता आमच्या गोवोरमेंटान तांकां फावो तितले जे स्पोर्ट्स मॅटेरियल दिवचे. नाजाल्यार म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा, आमचो जो MLA फंड आसा तो एक प्रोविजन करून दिवचे, हें म्हजो डिमांड आसा. थँक्यू. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, हाजे डिमांड्स म्हणजे स्कूल एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजी, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक बिचोलीम, गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक कुडचरेम, गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, गोवा आर्किटेक्चर कॉलेज, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आणि गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी ह्या सगळ्या डिमांड पास करपा खातीर आज हावजा मुखार आसात. स्पीकर सर, योगायोगान आज कट मोशन ना, बट कट मोशन जरी नासलें जाल्यार सुद्दां आमच्या रुलींग मेंबरांनी आपले काही डिमांड्स समोर दवरल्या त्या खातीर हे डिमांड पास करच्या पयलीं काही गजाली मुद्दामून म्हाका एचिवमेंट म्हणजे डिपार्टमेंटाच्यो तुमच्या मुखार दवरपाच्यो आसा, जेणे करून स्पीकर सर लोकांक कळपाची गरज आसा की सरकार एड्युकेशन सेक्टरात कशा पद्दतीत काम करता. वी हॅव इन्क्रीज द बजेट इन एड्युकेशन सेक्टर. फाटलेच फावटी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी सगळें कन्सिडर करून एड्युकेशन सेक्टरांतलें बजेटूय वाडयलां आनी हाजो विशय करता आसतना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळ्यो गजाली स्पीकर सर सांगल्यो. ओवरऑल हाजेर उलयता आसतना हांव, कारण कट मोशन कांयच नासल्या कारणान म्हाका खंयचोच कट मोशन काय क्लॅरिफाय करपाची गरज ना, बट ओवरऑल बजेटा ओवरऑल डिमांडाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर सगळ्यात पयली स्कूल एड्युकेशन ह्या विशयाचेर सांगता आसतना की आमी पळयता की आमी दोन तरेन गोंयांत तीन तरेन गोंयांत सिस्टम चलता. एक, इट इज एन गव्हर्मेंट स्कूल म्हणजे प्रायमरी जावं सेकंडरी जावं हायर सेकंडरी. सेकंड स्पीकर सर, इट इज अ गव्हर्मेंट एडेड. आनी तिसरें स्पीकर सर, इट इज एन नॉन एडेड, जांकां आमी परमिशन दिल्ली आसा फक्त. ती बी स्पीकर सर एकदां गोवा बोर्डाची न्ही तर ते दुसऱ्या बोर्डाची, गोवा बोर्ड सोडून CBSE बोर्ड किंवा अनादर बोर्ड ह्या बोर्डाची स्कुलां गोंयांत चलता. नाव इट इज अ गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून पयलो प्रायोरिटी जी उरता आमचे कडेन ती गव्हर्मेंट स्कूल. आनी गव्हर्मेंट स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर खुबशे जाण उलयता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर उलयता आसतना स्पीकर सर एकदां एडेड स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्याच माथ्यार मारतात की तूं असो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय. तशें ना स्पीकर सर, कारण वी आर गिवींग द ग्रँट इन एड, वी आर गिवींग द मेंटेनन्स ग्रँट. ओके, ही मेंटेनन्स ग्रँट आनी अदर्स बाकीच्या वेळार टायम टू टायम जे कितें दिवपाक जाय त्योय सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी तांकां दिता. बट स्पीकर सर म्हाका दिसता तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता. स्पीकर सर, आमच्या कडेन इवन दो आमी पूर्ण 100% ग्रँट आमी दिता. इवन दो आतां स्कूल बस सांगलो, कोडिंग एंड रोबोटिक्स सांगलें, मेंटेनन्स ग्रँट सांगलें, इवन दो रँट आमी दिता तांकां, मेंटेनन्स ग्रँट आनी रँट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बिल्डींग इतकें सगळें दिता आसतना तें मेंटेन दवरप हें काम त्या मॅनेजमेंटाचें आसता. आमी पिवन दिता, टिचर दिता, एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ दिता, सगळें दिता. हाज्या व्यतिरिक्त आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन स्पीकर सर कंप्लेनूय आसा की थोडे जाण PTAक म्हणून पयशे घेता, थोडे जाण ट्रान्सपोर्टाक म्हणून पयशे घेता, थोडे जाण मेंटेनन्स फी म्हणून पयशे घेता अनऑफिशियली. कारण 100% जेन्ना गव्हर्मेंट ग्रँट दिता तेन्ना सगळ्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट एड्युकेशन मेळचें टील 12वी पर्यंत. म्हणून तर स्पीकर सर सरकार अशा पद्दतीचो सगळो खर्च जो आसा हो गव्हर्मेंट स्वता करता. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर अशा पद्दतीन ज्यांच्यो कंप्लेनी रायटिंगान जर आमकां कोणी जे गव्हर्मेंट ग्रँट दिता आसतना जर खंयचे स्कूल जर पयशे घेता आसत जाल्यार इन फ्युचर सुद्दां रायटिंगान आमचे कडेन कंप्लेन दिवची. म्हाका खबर आहा, कारण ते भुरग्याचेर आपल्या कितें तरी अन्याय जायत म्हणून स्वताहून डायरेक्ट कंप्लेन दिवपाक पळयना. बट म्हाका दिसता की ग्रँट इन एड 100% घेतल्या उपरांत तांकां पयशे घेवपाचो रायट खंयच्याच मॅनेजमेंटाक उरना, कारण 100% ग्रँट्स ह्या ताज्या स्कुला चलोवपा खातीर आमी दिता. स्पीकर सर, हे सांगता आसतना जे आमी NEP 2020 नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हें सुरू करपी गोंय हें पयलें राज्य आसा. फ्रॉम द फावंडेशन कोर्स टू हायर एड्युकेशन पर्यंत ह्या सगळ्या बाबतींत गोंय एक नंबराचेर फुडें आसा.
फावंडेशन कोर्सात त्यो ट्रेनींग आसतल्यो फॉर द अंगणवाडी वर्कर्स, फॉर द प्री प्रायमरी टीचर, मास्टर ट्रेनर आनी ट्रेनर्स हे सिलेक्ट करून मास्टर ट्रेनरांनी ट्रेनींग जी आसा ही ट्रेनरांक दिली आनी ट्रेनर जे आसा हे तालुका लेवलाचेर ट्रेनींग दिवपाक सुरवात जाल्ली आसा. इट वील कंटिन्यू प्रोसेस. बट ओनू स्पीकर सर, जे कोण एडेड आनी गव्हर्मेंट हितून NEP 2020 सुरू करपाक सोदता तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें आनी NEP 2020 सुरू करचें हें आमी स्पीकर सर डिक्लेरूय केलां आनी ताज्या प्रमाणे खुबशे जाणांनी NEP 2020 आपल्या इन्स्टिट्युशनान सुरू करपाक सुरवात केला. गव्हर्मेंटानूय बी स्पीकर सर बेजिकली हाच्या खातीर बुक्स लागना, ताच्या खातीर बुक्स फक्त टिचरांक लागता, भुरग्यांक लागना. म्हणून आमी तो तकलेंतलो कन्सेप्ट काडून घेवपाक जाय, कारण 3 ते 5 वर्सां ह्या भुरग्यांच्या मदीं 3 ते 4, 4 ते 5 ह्या 2 वर्सांच्या मदीं म्हणजे आमी पळयता की प्रॅक्टिकली म्हणजे तांकां खेळाच्या माध्यमांतल्यान आनी बाकी एनवायरमेंटाच्या बरोबर बाकी सगळ्यो ज्यो क्रिएटीव एक्टिविटीज आसा ताच्या माध्यमांतल्यान शिकोवपाचो प्रयत्न हो गव्हर्मेंटा कडल्यान NEP 2020च्या वतीन जातलो. स्पीकर सर, आमी पळय हांव बऱ्याच जाणांचे आयकतना आसलो की गव्हर्मेंटांत भुरग्यांक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान एडमिशन घेवपाक नंबर कमी जाता अशें थोडे जाण म्हणपाक लागले. स्पीकर सर, आमी ज्या ज्या जाग्याचेर नवीन स्कुलां बांदल्या तुमी मुद्दाम म्हणून वचून पळयात. प्रियोळ मतदारसंघात आसतले, मये मतदारसंघातली आमची ग्रीन स्कूल कारापूर तिस्कावेले आसतले, तितून ऑलमोस्ट आतांय बी म्हाका दिसता 200+ काय 300 भुरगे आहा. फर्स्ट टू फोर्थ म्हणजे गोंयांतली न्ही, म्हाका दिसता देशांतली 1 नंबरची शाळा आसतली जे ग्रीन स्कूल आमी कारापूर सरवण हांगासर सुरवात केला. आमच्या विठ्ठल मंदिराक तेक्कोन आसा आनी तिका विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमीक शाळा हें नांवूय दिल्या. 300 भुरगीं आहा आनी म्हाका दिसता आमदारांनी विरोधी हांगासर ना तेंच्यांनी वचून ते स्कूल पळोवचें, कारण प्रायमरी स्कूल आनी खंयसरूच पुराय देशभर अशा पद्दतीचें प्रायमरी स्कूल पळोवपाक मेळचें ना. त्याच जाता म्हणजे नंबर कमी जायना. ताका जर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें आनी बरे टीचर दिले जाल्यार डे बाय डे गव्हर्मेंटाच्या प्रायमरी स्कुलान नंबर वाडत आसा. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांगासर बिचोलेंतली आमची सरकारी प्राथमीक शाळा मेन सिटींतली शाळा वचून पळोवची म्हणजे इट इज वन ऑफ द बेस्ट. तर ती तर अपग्रेड जावन 5वी 6वी म्हाका खबर आहा की 2015 काय 16 आमी कितें ताका 5वीचें परमिशन दिलें, आतां 10th स्टँडर्डाक पावली. फक्त प्रायमरी स्कूल आशिल्लें तितून हायस्कूल सुरवात जालें. म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या शाळे कडेन भुरगे एट्रॅक्ट जाता, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची गरज आसा. खूब कडेन म्हणजे हांव GSIDCचो वायस चेअरमॅन आसतनाच्यान जे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकार हांच्यांनी सुरवात केल्लें ऑलमोस्ट 90% आमी शाळा हें कंप्लीट करून घेवपाक शकले. खंयसरूय एखादी दुसरी शाळा जी समोर हाडूंक ना ती कदाचित गव्हर्मेंटाच्या बाबतींत रिपेर जावपाची उरल्या आसतली, बट मॅक्झिमम गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आमी रिपेर करपाक शकले. स्पीकर सर, हाजेर उलयता आसतना नंबर कमी जावपाक कारण हांवें तेस्ताय सांगलेलें. बालरथ असल्या कारणान बालरथांनी भुरगे आमी एडेड स्कुलांक बालरथ दिले, गव्हर्मेंटाची भुरगीं बालरथांनी थंय व्हरपाक लागले. बालरथ जे दिल्ले ते 5वे पासून वयल्या भुरग्यांक व्हरपाक, प्रायमरीच्या न्ही. प्रायमरीची भुरगीं ही 3 किलोमिटरच्या डिस्टन्स म्हणजे बालरथ सुद्दां 3 किलोमिटरच्या डिस्टन्सान चलपाक जाय आसलें. आनी प्रायमरी स्कुलां तर स्पीकर सर की प्रत्येक 1 किलोमिटरच्या एरियेत गव्हर्मेंटाचे प्रायमरी स्कूल पयलीं आसले ते अपग्रेड करपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या अनुसार थंयसरूच बट प्रायमरी शिकोवपा खातीर भुरगे KG जेका म्हणटा आमी आतां फावंडेशन कोर्स म्हणटा ते शिकोवपाक भुरग्यांक जर 15 किलोमिटर धाडपाक लागले जाल्यार कशें जातलें. तेजो येवपाक वचपाकूच टायम सगळो वचपाक लागलेलो आसा. म्हणून म्हाका दिसता बेजिकली प्रायमरी एड्युकेशन जे आसा हें आपल्याक नियरस्ट स्कुलान तें जावपाक जाय. म्हणून गव्हर्मेंटाचे प्रायमरी स्कुलां किंवा गव्हर्मेंटाची जी हायर सेकंडरी एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन ही सगळी कडली स्कुलां जी आसा ही आमी अपग्रेड केल्या. लॅबॉरेटरीज आमी अपग्रेड केल्या. स्पीकर सर, लॅब सगळे अपग्रेड केला. इवन दो थोड्या स्कुलांच्यो लायब्ररी अपग्रेड केल्या. बट थोडे मेंबर आमचे उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की एडेड स्कुलांनी आतां एडेड स्कुलाची रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय. हांवें कित्याक म्हटलें, आमी सगळें तांकां दिता म्हणल्या उपरांत तेंच्यांनी थोडी तरी जबाबदारी घेवन आपली लॅबॉरेटरी अपग्रेड करपाक जाय, आपली लायब्ररी अपग्रेड करपाक जाय. ही जबाबदारी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाचें काम हें तेंचें आसा आनी ताका जाय तो स्टाफ आमी दिता. स्पीकर सर, ते जर अपग्रेड केले आसत जाल्यारूच म्हाका दिसता अशा पद्दतीन स्कुलाचो स्टँडर्ड नो डावट इफ वी कंपेर वीथ द अदर स्टेट खूब बऱ्या पद्दतीचो स्टँडर्ड गोंयांत आसा. इन बोथ वे, इन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन ह्युमन रिसोर्स आमी प्राउडली सांगूंक शकता. स्पीकर सर, फक्त एकूच प्रॉब्लेम आशिल्लो की
की आमी सिंगल टीचर स्कूल ह्या बाबतींत गोंयांतलो थोडो नंबर चड आशिल्लो, कारण मर्जिंग ऑफ स्कूल जे आमी कर म्हटलेले तो थोड्या कडेन विरोध जालो, म्हणून आमी थोडीं स्कुलां आमी बंद उडोवंक ना. आमी म्हणटली की 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्सान जर 2 स्कुलां आसा जाल्यार ते एकी कडेन वयची. स्पिकर सर, म्हाका खबर आहा म्हाज्या मतदारसंघांत 1.5 किलोमिटराचेर 2 शाळा आहा. म्हणजे आमच्या रुमड हांगासर म्हणटा थंय एक शाळा आहा आनी खाजनपाळी म्हणटा थंय एक शाळा. इट इज अ डिस्टन्स इज हार्डली 1.5 किलोमिटर. 2 शाळा चलता. आमी 2 जर ते टिचर दोनूय एकी कडेन आयले जाल्यार 3 टिचर जातले. दोनूय शाळा एकी कडेन 3 टिचर, पयली दुसरी तिसरेक वेगवेगळो टिचर आसतलो. म्हळ्यार काही पेरंट्स वेगवेगळे कडेन विरोध करता, म्हणून आमकां एकदां शक्य जावंक ना. बट म्हाका दिसता अशें लागीं डिस्टन्स आसत जाल्यार आमी तांकां इवन दो ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज आमी एवेलेबल करून दिल्या आनी प्रत्येक स्टँडर्डाक एक टिचर आसचो ह्या हेतून. म्हणजे एके शाळेंत फक्त सिंगल टिचर न्ही तर तांकां ड्युएल टिचर आसचो. आमी आतां म्हणजे जे आमच्या एप्रेंटिसशीप स्किमीच्या अंतर्गतूय टिचर घेतल्या आनी प्रत्येक शाळेक एडिशनल टिचर दिवपाक लायल्या. ज्या जाग्यार आमी NEP 2020 इम्प्लिमेंट केली त्या जाग्यार आमी एडिशनल टिचर तांकां दिवपाक लायल्या. आमचो प्रायमरीचो स्टँडर्ड आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडयला. म्हाका खात्री आहा टायम टू टायम तांकां टिचींग आमी टिचींग जी आसा पळय न्ही ही ट्रेनींग ही कंटिन्युअसली दीत आसा. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमच्या कडेन वेगवेगळ्या कोर्सीस जे आसा हे वेगवेगळे कोर्सीस हे प्रायमरी स्कूल लेवलाचेर आमी सुरवात आसा. स्पिकर सर, हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींत हाजे सेकंडरी एड्युकेशनच्या बाबतींत वयता आसतना समग्र शिक्षा अभियान हो प्रोजेक्ट स्पिकर सर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाच्या बरोबर म्हणजे आमी पळयता की 2009तल्यान समग्र शिक्षा अभियान हो आमच्या कडेन प्रोजेक्ट चालू आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाच्या अंतर्गत. आनी इट इज एन कंपोजीट स्कूल ग्रँट्स आमी कंटिन्युअसली स्कुलांक दिता. प्रत्येक स्कुलाची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी एट अ स्कूल लेवल आमी हाजेरूय भर दिता सगळ्या स्कुलांनी. ह्या बाबतींत आमी त्याच्या खातीर सेक्युरिटी एज पर द गायडलायन फंड्स 2000 रुपीज पर स्कूल वीच इज कॉस्टिंग 14.36 lakhs रुपीज ही आमी स्कुलांक आतां पर्यंत दिल्या. स्पिकर सर, सप्लाय ऑफ फ्री रेनकोट युनिफॉर्म टू द स्टुडंट्स प्रायमरी लेवलाचेर आमी फ्री रेनकोट तांकां हे फावटी तर आमी डायरेक्टली पयशे जे आसा हे त्यांच्याच अकाउंटाचेर आमी डिडक्ट करून दिले. युनिफॉर्म घेवपाचे आसतले, रेनकोट घेवपाचे आसतले ते घेवन तांकां डिले जाता त्या खातीर डायरेक्टली आमी त्यांच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केल्ले आसा. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ईच एंड एवरी प्रोग्राम आमी 100% इम्प्लिमेंट करता आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्कूल एड्युकेशन लेवलाचेर म्हणजे आमकां एप्रिसिएशनूय बी ह्या प्रोग्रामा खातीर मेळ्ळा. न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम NILP which is implemented during the financial year from the 22 ते 27 पर्यंत आमी हो प्रोग्राम हो खूब बऱ्या पद्दतीत आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आसा. स्पिकर सर, त्याच्या खातीर वेगळे बजेटरी प्रोविजनूय जी आमी मेंटेन केलां. स्पिकर सर, खूब जाण मिड डे मिलाचेर उलयले विच इज एन PM पोषण प्रोग्राम प्रधानमंत्री पोषण योजना हाच्या अंतर्गत खूब जाणांनी कितले पयशे वाडले हे बऱ्याच जाणांक खबर ना. पयशे वाडोवपाचे हे सगळ्यांनी म्हटलें. स्पिकर सर, पयलीं आमी तांकां 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया प्रायमरी सेकंडरी आनी हाय सेकंडरीचो रेट आसलो. कळपाक जाय म्हणून सांगता स्पिकर सर, हे रेट डब्बल जाले. हे रेट आतां जवळपास 4 रुपया आसलो तो 8 रुपया जालो, तेज्या उपरांत 9 रुपया 10 रुपया अशा पद्दतीन तेजे रेट चल्ले आसा. क्वॉलिटी फूड दिवपाक कांयच हरकत ना. स्पिकर सर, प्रत्येक आमदाराची जबाबदारी आसा त्या आमदारान केन्ना तरी वचून एक दीस ते मिड डे मील खावन पळोवचें. हांव गेलां, हांवें खाल्लां, म्हणजे तांकां टेस्ट पळोवनी कशी आहा टेस्ट हे कळपाची गरज आसा, कितले न्यूट्रिशियस आहा तें कळपाची गरज आहा. स्पिकर सर, सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर आमी तें चलयना, आमी भुरग्यां खातीर मिड डे मील स्कीम चलयता. आमी पयल्यान पयलीं हे लक्षांत घेवपाक जाय, आमी मिड डे मील सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर अन्याय जावचो न्हू हे सगळें उलयता. भुरग्यांचेरूय अन्याय जावचो न्ही. भुरग्यांचेर कित्याक अन्याय जावपाक जाय तर सरकार जर पयशे मोडटा आसत ताका न्यूट्रिशियस फूड दिवपा खातीर मोडटा. स्पिकर सर, आमचे इन्स्पेक्टर तेजे टेस्टिंग हे सगळें आसा. पण आतां तर आमी म्हटलां की आमी FDAकूय सांगलां तुमी मदीं सॅम्पल काडात म्हणून. 12 तालुक्यांनी वचून तेंच्यांनी सॅम्पल काडचे आनी तेंच्यांनी बी सॅम्पल काडून आमकां दिवचे. भुरग्याक म्हणजे आमी पळयता की न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट म्हण किंवा न्यूट्रिशियस आमी जे दिता तें मेळपाक जाय. मदीं स्पिकर सर आमी पळयलो की तो पाव बंद करपाचें आमी डिसिजन घेतलें. आनी स्पिकर सर, जे दिता हांवें त्या खातीर म्हटलां आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक नो डावट हांव तितूर वचना. परत सेल्फ हेल्प ग्रुप फाल्यां सकाळीं कोणाक तरी वचून विरोधकाक मेळ्ळें आनी हें केलें. आमी मदीं स्पिकर सर मुद्दाम सांगता की काणकोणा 5000 भुरग्यांक मदीं मिड डे मील मेळत ना जालें. आमी घेवची ना, आमी चलोवची ना, प्रत्येक फावटी दादागिरी. हे कितें तर कितें तरी नेगोशिएशन आसता. आमी चलोवची मदींच सोडून दिलें स्पिकर सर. हेका जबाबदार कोण? परत सरकार दिना म्हणटाले.
ताका एग्रीमेंट आसा तुमी फुलफील करपाक जाय मदीं फाटले फावटी स्पीकर सर सोडला आतां पयशे वाडयला तेन्ना परत घेता तें सांगू नाकात पण मदीं जर अशा पद्दतीन सोडले जाल्यार ताका मदीं सप्लाय कोण करतलो स्पीकर सर म्हाका खबर आहा हांवें इंटरव्हीन करून मदीं तांकां मागीर आमी बिस्किट्स आनी हे ते मदीं दिवपाचें प्रोविजन मदीं आमी केलां पयशे वाडयले म्हणून कळ्ळां तेन्ना धांवल्यात स्पीकर सर हे जावन उपयोग ना आमकां चिंता भुरग्यांची आसा आमच्या म्हाका चिंता फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपांची ना त्या ती सांगलां आमकां भुरग्यांक जर बरें जेवण बरें मिड डे मील मेळटलें आसत जाल्यार आमी तेंय पळोवपाक जाय म्हाजी सगळ्या आमदारांक रिक्वेस्ट आसा प्रत्येकान निदान एकदां तरी वचून केन्ना तरी आपल्या वेगवेगळ्या स्कुलांत ज्या सेल्फ हेल्प ग्रुप दिता तितून स्वता खावचे भुरग्यां बरोबर बसून टेस्ट कसो आहा तो पळोवचो म्हणजे कळटलें प्रत्येकाक जेणे करून सेल्फ हेल्प ग्रुप जे दिता पळय न्हू ते क्वॉलिटी तरी दिवपाक लागतले खावपाक जाता काय ना हांव स्वता गेला हांवें सांगलें हांव 2-3 फावटी तरी गेला वेगवेगळ्या स्कुलांनी गेला ज्या जाग्यार वेगवेगळे कडेन पळयत हांवें एके कडेन तरी पळयलां हांवें सांगलां की इट इज नॉट म्हणजे हांवें जे दिसा घेतलें तें तरी योग्य नाशिल्लें म्हणून हांवें सांगलां ते आमी ती म्हाका दिसता जबाबदारी घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर +2 स्टेज फॉर द हांव मिड डे मिलाचेर फुडें वता आसतना आमी आत्तां खंयसरूच मिड डे मिलांक खंयच्याच कॅन्सल करूंक ना बट क्वॉलिटी हे दिवप आमी टेंडर फ्लोट केला हांव ना म्हणना आमी टेंडर फ्लोट केला कोणाक जो टेंडर पडटा ताका ऑनबोर्ड घेवन ताच्या फुडें बाकीचो कितें विचार करून जे डिसिजन आमी मागीर घेतले स्पीकर सर परत जर अशा पद्दतीन कोण सोडटा आसत जाल्यार आमकां लाँग टर्म कॉन्ट्रॅक्ट ज्याच्या बरोबर सायन करपाक जाय तो लाँग टर्म कॉन्ट्रॅक्ट सायन करपाची स्पीकर सर आमची तयारी आहा मदीं जर सोडले आसत जाल्यार आमी परत आनी रिक्वेस्ट करूंक वयचे ना स्पीकर सर आनी ते कारण एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जर 5,000 स्पीकर सर म्हाका सांगात तुमी 5,000 भुरग्यांक तयार करपाक केदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय केदो व्हडलो खरेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय कितें थोड्या जाणांनी तर काडून आउटसोर्स केला चलता एकट्याच्या नांवार कोण तरी एकटोच चलयता सेल्फ हेल्प ग्रुप नांवांक आसा स्पीकर सर चलयता कोण तरी इंडिविज्युअल तो जर पळोवंक वता जाल्यार प्रॅक्टिकली सेल्फ हेल्प ग्रुपूच ना म्हणजे कोण तरी एकटी थंय सायन मारपाक आसा तिका कितें तरी वेगळेच दिता ह्योय कंप्लेनी आहा स्पीकर सर आमी फक्त म्हणजे प्रत्येक जाणांनी म्हणजे कशें आसा बरेपण घेवपाक जाय म्हणून सगळ्या जाणांनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचीच बाजू घेतली म्हणून जायना ईच एंड एवरीथिंगूय हांवें व्हेरीफाय केला हांव जेन्यून काम करता तेजें ना म्हणना जेन्यून बरें दिवपी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात आय एम एप्रिशिएटींग तो फक्त आपूण 500 किंवा 1,000चेच घेता ताका भुरग्यांक क्वॉलिटी डेली दिवपाचो प्रयत्न आय एम एप्रिशिएटींग देम खूब बरें काम करता 21 वर्सां काम करता बरें काम करता जेन्ना कमी रेटान आशिल्ले लॉसानूय केला तांकां बरो रेट मेळपा जाय स्पीकर सर की जे कोण बरें जेवण दिता क्वॉलिटी फूड दिता सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां रिटेन करतले वा न्यू जो टेंडर फ्लोट जाला ताका आख्खे गोंयचे दिवपाचे आहा काय जे कोण आदी कोण आतां सेल्फ हेल्प ग्रुप बरें जेवण दिता भुरग्यांक तांकां आमी कंटिन्यू करतले स्पीकर सर मायकलान आयकूंक ना हांवें कितें सांगलें तें आमी खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक स्टॉप करिना आमी खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें बंद करिना बट तांच्यांनी आतां जर सोडलो जाल्यार आमी परत दिवचे ना किंवा ते काडून दुसऱ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवचे ना हांव परत सांगता नाजाल्यार तेणी बंद केला आतां म्हाका दी हांव चलयता परत ती येता मागीर आतां म्हाजो वांटो परत म्हाका दी वॉट इज दीस सो हू इज गिविंग क्वॉलिटी फूड वील कंटिन्यू एक्झॅक्टली रायट क्वॉलिटी फूड दिल्या उपरांत आमी तेका क्वॉलिटी फूड तेंच्यांनी दिवचें आनी ताका लागून FDAकूय सांगलां मदीं तेंच्यांनी येवन ते टेस्ट करचे आनी FDA जर एप्रूव करिना आसत जाल्यारूय ते आमी हे करपाक तयार ना स्पीकर सर तितक्या क्वॉलिटीचें फूड आसपाक जाय हें म्हजें सरळ म्हणणें आहा थँक्यू स्पीकर सर म्हजें म्हणणें आसा की वोकेशनल एड्युकेशन स्पीकर सर आमी 8वी 9वी 10वी हाजेर गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर वोकेशनल सब्जेक्ट घालून आमी चालू केलां जेणे करून भुरग्यां मदीं क्रिएटिविटी वाडटा वोकेशनल स्ट्रिमी कडेन वचपाचो तांचो इंट्रस्ट वाडटा सगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी आतां पर्यंत वेगवेगळे वोकेशनल कोर्सीस आमी इंट्रोड्यूस केल्या आनी त्या निमित्तान भुरग्यांक ते शिकपाकूय खूब बरें पडटा स्पीकर सर हांव फुडें वयता आसतना कारण हांव संजय सेंटर फॉर स्पेशल एड्युकेशन आमचो एड्युकेशनाचोच एक भाग आसा आमची वेगवेगळी स्पेशल एड्युकेशन आनी तांकां ग्रँट दिता आसतना आमी स्पेशली तांकां स्पीकर सर ही स्कुलां हांव ह्या प्रत्येक सगळी मॅनेजमेंटाक खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता हितूर आज पर्यंत ह्या स्कुलांनी कोणाचो प्रॉब्लेम ना अदरवायज बाकीच्या स्कुलांनी मॅनेजमेंटाचो आनी टिचराचो प्रॉब्लेम आसा मॅनेजमेंटाचो आनी पेरंट्साचो प्रॉब्लेम आसा वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आमच्या कडेन आसा आतां पर्यंत म्हाका दिसता 3 काय 4 कितें तरी मॅनेजमेंट आमी टेक ओवर केल्या कारण त्या टिचरांक सॅलरी प्रॉपर मेळनासली टिचरांच्या सॅलरीचोय प्रॉब्लेम आशिल्लो अश्यो झगड्योय सुरू आहा वेगवेगळे कडेन बट स्पीकर सर जी आमची स्पेशल स्कुलां चलता त्या मॅनेजमेंटाक हांव एप्रिशिएट करता खूब बरें कश्ट घेवन मॅनेजमेंट डेडिकेटिवली ही सगळीं स्कुलां जी आसा चलयता आनी ह्या स्पेशल स्कुलांक आमी 6 स्कुलां आहा स्पीकर सर आनी विशेश करून आमचे संजय स्कूल हाज्या खातीर वेगवेगळे आपले कोर्सीसूय बी D.Ed आनी B.Ed कोर्सीस जे आसा
हे संजय स्कुलाच्या अंतर्गत चलयता, जेणे करून जो एक्चुअल ह्युमन रिसोर्स म्हणजे ट्रेन टिचरी स्पेशल स्कुला खातीर जाय त्यो संजय स्कूल हे स्पेशल चलयल्या कारणान ह्या सगळ्या जाणांक स्पेशल टिचर्स जे आसा हे आमच्या गोंयांत अवेलेबल जाता. इवन दो तांकां BEd जे आसा ते ह्या वर्साक आमी सुरू कर म्हटलां. स्पीकर सर, संजय स्कुलाचेर एकूच म्हायती आहली. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक उगडास आसतलो की तांकां वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन फॉर दीस चिल्ड्रन एक घालपाक आहले आनी तो जागो आयडेंटिफाय जाल्लो पर्वरीम वीच बिलोंग्स टू NGPDA. आनी हे एक पावल फुडें मारूनय CMान GSIDCचे ऑफिसर्स तामिळनाडू धाडलेले स्टडी करपाक हाव दीस इन्स्टिट्यूट शूड बी बिल्ड. And the product which will be made by these special children will be kept for sale over there. Speaker sir, ह्या हेचेर चीफ मिनिस्टरान म्हायती दिवची. हे फुडें व्हरतलो प्रपोजल काय हो प्रपोजल बंद आहा? कित्याक they are very talented students over there and they prepare lot of products and some of them when they grow in age they have to stop going to Sanjay School. So तांकां वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटान घालून थिंगा प्रोडक्ट तयार करून तांकां आपल्या पांयार उबे रावपाक अशें एक प्लॅटफॉर्म चीफ मिनिस्टर करपाक आहलो. हें फुडें व्हरतलो? स्पीकर सर, आमच्या स्पेशल स्कुलांतल्यान वोकेशनल कोर्सीस चलपाक जाय, स्कील बेस्ड एड्युकेशन चलपाक जाय म्हणून तर आमी संजय स्कुलाकूय तो टास्क दिला आनी फुडें व्हरपाचो तांकां जो सपोर्ट जाय म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें बाकीचें जाय त्या तेणी म्हटलां त्या प्रमाणे वचून पळोवनूय आयल्या आनी ते आमी वोकेशनल सेंटर सुरवात करता जेणे करून हे भुरगे मोटिवेट जाता आनी आपुणून हो सगळें करपा खातीर सुरवात करता. वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर द संजय स्कूल वोकेशनल they want an outlet to sell their products. स्पीकर सर, आमी आउटलेटूय बी तांकां ज्या जाग्यार स्टेटीत आउटलेट जाय ती दिवपा खातीर स्पीकर सर आमी तयार आसा आनी त्या अनुसार हांव संजय स्कुलाकूय टास्क दिता की तेंच्यांनी ते इनिशिएटिव्स घेवन ते काम करचें. संजय स्कुलाचो पयलींचो चेअरमॅन आतां आमचो बाब गुरुप्रसाद पावसकर आतां ऑलरेडी डिजाबिलिटी कमिशनाचो चेअरमॅन जाला. ही इज ऑल्सो टेकिंग इंट्रस्ट वेगवेगळ्या गोंयांतली स्पेशल स्कुलांक कशा पद्दतीन आतां चेअरमॅन आसा. ही इज ऑल्सो डुईंग गूड वर्क स्पीकर सर. त्या खातीर हांव ह्या स्पेशल स्कुला वयल्यान स्पीकर सर फुडें वयता आसतना म्हणजे हांवें जशें म्हटलां की अचिवमेंट ऑफ द फ्लॅगशीप प्रोग्राम ऑफ द हायर एड्युकेशन. स्पीकर सर, NEP 2020 आमी इम्प्लिमेंट करता आसतना ह्या पयल्या वर्सा स्पीकर सर अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सीसा खातीर आनी आमी खूब बऱ्या पद्दतीन हायर एड्युकेशनांनी हो प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करपाक शकले. हाजी एडमिशन्स जी आसा ही युनिवर्सिटी लेवलाचेर सब्जेक्ट चूज करपाक वेगवेगळ्या पद्दतीचे एडमिशन्स आमी सब्जेक्ट चूज करता आसतना खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट केलो. दिश्टावो नांवाचो चॅनल जो आमी सुरवात केलो फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, इट इज ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस आमी ह्या चॅनलाचेर आमी रिकॉर्ड करपाक शकले आनी गोंयांत केल्लो दिश्टावो चॅनलाचो प्रोग्राम आज पुराय देशभर आमचो दिश्टावो नांवाचो चॅनल जो आसा हो यूज करता. स्पीकर सर, आमच्या हायर एड्युकेशनान 10 बेस्ट प्रॅक्टिसीस वीच इज सबमिटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तितूंतलो दिश्टावो ही सगळ्यांत बऱ्यांतली बरी प्रॅक्टीस. जवळपास 27,700 व्हिडियोज आमी तयार करपाक शकले आनी हितूंतले 30% कंटेंट आमी कोंकणींतल्यान करपाक शकले. ही आमची सगळ्यांत व्हडली अचिवमेंट आसा. फॅकल्टी इंटर्नशीप आनी एनरिचमेंट प्रोग्राम वो आमी सेकंड प्रोग्राम 5 to 6 months इट इज एन प्रिमियर इन्स्टिट्यूट लायक द IIT फॉर द ट्रेनिंग. स्पीकर सर, आमचे जे टिचर्स आसात हायर एड्युकेशनांतले हे IITत वता स्पीकर सर आनी ते थंयसर परत तांकां फॅकल्टी ट्रेनिंग जी आसा ती कंप्लीट करतात आनी ताज्या उपरांत ते रिप्लेसमेंटा खातीर परत मागीर आसा तशें येवन आपल्या एड्युकेशन सिस्टमान आसता. म्हणजे आमी हेज्या बरोबर टायअप जो आसा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट GIM आनी BITS ह्या दोगांच्या बरोबर टायअप केला. आमी डेप्यूट करता स्पीकर सर. इवन दो आमचे एडेड कॉलेजीस आसा तांकांय सांगलां आमी एका वर्सा खातीर तांचे टिचर्स थंय डेप्यूट करतात सो दॅट दे ट्रेन देर आनी रिप्लेसमेंटाक आमी टिचरूय बी जो आसा हो दिता. स्पीकर सर, आमी गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशन हे आमी एस्टाब्लीश केलें. देशांत गोंय म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर रिसर्च फावंडेशन हें एस्टाब्लीश करा म्हणून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सांगलें. सगळ्यांत पयलीं गोंय गव्हर्मेंटान अपॉयंट केलें आनी गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशन हें आमी रिसर्च फावंडेशन एस्टाब्लीश करपाक शकले आनी तेज्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो स्किमी स्पीकर सर आमी एप्रूव केल्यो. वेगवेगळ्यो स्किमी आमी इम्प्लिमेंट करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी वी हॅव कंटिन्युअसली ट्रेनिंग फॉर द फॅकल्टी. आमी आतां पर्यंत जवळपास 2,600 फॅकल्टी आर ट्रेन
आनी हे एक्सपर्ट जे आसा स्पीकर सर IIT अहमदाबाद, IIT मुंबय, ACM हे वेगवेगळे फॅकल्टीज हे आमचे टिचींग फॅकल्टीज ट्रेन करपा खातीर स्पीकर सर आमचे कडेन येता. स्पीकर सर, वी आर इम्प्रुवींग द क्वालिटी ऑफ द हायर एड्युकेशन एंड वी आर गेटिंग द नॅक एक्रेडिटेशन आनी रँकींग जो आसा हो आमचो स्टेटीचो 61% आसा. आमकां थोडे कडेन थोड्या एक्रेडिटेशन कॉलेजीक आमच्या A और A+ ग्रेडींग हे आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेजीक मेळिल्लें आसा. स्पीकर सर, हितूरूय आमची खूब मोठ्या प्रमाणात आमची इम्प्रुवमेंट आसा. स्पीकर सर, आमी रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेल आमी कॉलेज लेवलाचेर एस्टाब्लीश केला. कारण हे आमी इतके बरें काम आमकां एकदां कशें दिसता एकटो टिचर दिवं ना आनी कितें इतकेच दिसता. बट स्पीकर सर, आमी रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेल तांकां एस्टाब्लीश करून सांगला. स्पेशल ग्रांट आमी रिसर्च करपा खातीर दिता. जेन्ना ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचेर भुरगो शिकता ताणें रिसर्च करप हे गरजेचें आसा आनी तो जो आसा हो आमी ऑलरेडी दिल्लो आसा. स्पीकर सर, मूक कोर्स जे आसा हे आमी सुरवात केले इन म्युजीक एंड कॅमेस्ट्री. हातूंतले 2 कोर्स आमी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्ले आसा आनी खूब बऱ्या पद्दतीचो आमकां रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसता. स्पीकर सर, आमी एस्टाब्लीश सेंट्रलायज्ड ट्रेनींग इंटर्नशीप आनी प्लेसमेंट सेल आमी हायर एड्युकेशनान आमी एस्टाब्लीश केला. सेंट्रलायज्ड ट्रेनींग आनी इंटर्नशीप आनी प्लेसमेंट सेल हाच्या अंतर्गत आमी 7 MOU सायन केल्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीच्या बरोबर. हितून IBM इंडिया, टाटा कन्सल्टन्सी, न्यूटन स्कूल, तेज्या उपरांत उन्नू, एंट्री, नवगुरुकुल आनी यशस्वी स्किल लिमिटेड ह्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी वेगवेगळे एग्रीमेंट सायन केल्या. आमचे ग्रॅज्युएट लेवलाचे भुरगे आतां कॉलेजींतल्यान ह्या सगळ्यांच्या बरोबर वेगवेगळे आपल्या कडेन डिफरंट कोर्सीस घेवन तेंच्या कडेन प्लेसमेंट जी आसा आफ्टर ग्रॅज्युएशन पयलेच फावटी स्पीकर सर गोंयांत अशा पद्दतीची प्लेसमेंट ही तांकां मेळपाक लागलेली आसा. 1 वर्स 2 वर्स तांकां जे ट्रेन करता आनी ताज्या उपरांत आमी डायरेक्टली ग्रॅज्युएशन पास आउट जावच्या पयलीं तेजें सिलेक्शन जाता आनी ग्रॅज्युएट पास जाल्या उपरांत ताका डायरेक्टली प्लेसमेंट मेळटा. आतां पर्यंत खुबशे भुरगे ह्या वर्साकूय स्पीकर सर आमचे सिलेक्ट जाल्ले आसा. 3 MOU आमी सायन केला एकाडेमीक इन्स्टिट्यूट बरोबर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ द सोशल सायन्स आनी ICSI हाज्या बरोबरूय स्पीकर सर आमचे MOUs आसा वेगवेगळ्यो हायर स्टडीज परस्यू करपा खातीर. 133 स्टुडंट्स वेर ऑफर्ड जॉब्स डायरेक्टली इन्क्लुडींग द TCS ह्या सेलाच्या थ्रू 133 ग्रॅज्युएट भुरग्यांक स्पीकर सर आमी आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजींतले सांगात ना आमी आमच्या ग्रॅज्युएट कॉलेजींतले सांगता TCS सारकिल्ल्या इन्स्टिट्यूटांत तांकां डायरेक्टली जॉब ऑफर केल्ले आसा. स्पीकर सर, आमी आतां पर्यंत वेगवेगळ्या पद्दतीचे अशा सगळो सेंट्रलायज एकाडेमीक मॅनेजमेंट सिस्टम इन द हायर एड्युकेशन आमी सुरवात केल्या आनी करंटली जवळपास 40 कॉलेजींनी अशा पद्दतीन आमचो प्रोसेस जो आसा हो स्पीकर सर आमी फूल फ्लेज चालू केल्लो आसा. स्पीकर सर, हांव टॅक्निकल एड्युकेशना कडेन वता. स्पीकर सर, एकूच हायर एड्युकेशनाचेर एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता. स्पीकर सर, there are a lot of students in the state of Goa who want to pursue Indian Administrative Service, Indian Revenue Service, Indian Police Service. Training program tenka खूब expensive ha in the state of Goa. There are people who are conducting these training programs, tenka career guidance program for these three things. Recruitment in UPSC, the expensive. Are you planning something for our students from the state of Goa? की एनी UPSCक वयचे थिंगा ही एग्जाम दिवची, IAS एग्जाम, IRS एग्जाम, IPS एग्जामीक वयचे म्हणून आमचे गोव्हर्मेंटान तांकां कितें तरी प्रोग्राम थ्रू आवर हायर एड्युकेशन टिचर्स ऑर असो एक कितें सेल आसूंक जाय की आमचे गोंयचे भुरगे थिंगा वयचे, नाजाल्यार दुसरे स्टेटीचे सगळे आमचे गोंयचे म्हाका दिसता 1-2 जाण आहा IAS ऑफिसर in our from our state of Goa who are in Karnataka state. एकटो आहा आनी आनीक एक स्टेटीन आनी एकटो आहा, राजस्थानाक आहा आनी कोण ना. हे एक इन्क्लूड करचें म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक. आनी एक द प्लॅन फॉर सेटिंग अप ऑफ IIT, what is the plan of the state government for setting up of IIT in the state of Goa? म्हणजे IITचेर खूब बोबाव जाला, वयता ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन बोबाव जाता. पूण म्हाका दिसता पयलीं एक्विजिशन स्टार्ट जावचे पयलीं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा. IIT म्हणचे कितें तें
वॉट इज द मिनींग ऑफ IIT? तुमकां कितले फायदेशीर जातले, गोंयचे भुरग्यांक कितले फायदेशीर जातले, आमचे यूथ खंयच्या लेवलाचेर पावोंक शकता, शिकोन खंय खंय वचोंक शकता, गोंयान हे इंडस्ट्री येतल्यो, गोंयान IIT येयले काय कितले जॉब्स क्रिएट जातले, आमच्या गोंयकारांक कितले जॉब मेळटले, हे चीफ मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर अवेरनेस जावचो म्हणूनय टायप केलो. भुरग्यांचो खूब कमी रिस्पॉन्स ताच्या खातीर आसा. त्या खातीर तरी सर स्पीकर सर हांव परतूय इन्स्ट्रक्शन दिता. म्हणजे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या सांखळे कॉलेज आसतली, पेडण्या कॉलेज आसतली, तुजी केप्यां कॉलेज आसतली, आमी वेगवेगळी सेंटर सुरवात केल्ली अवेरनेस आनी तांच्यांनी ताका म्हणजे विकली क्लासीस बीन घेताले. इवन दो आतांय आमची परत एकदा तयारी आसा. ते जर म्हणजे वेगवेगळ्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीक तांकां एनरोल करताले प्लस ट्युशन दिताले विथ मिनिमम फीज. आमी तांकां जागा आमची फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिल्ली. बट तरी सुद्दां स्पीकर सर Whether you will consider doing it from this year? 100% Because it is not there. We have received some, we have got some students come and asking us. सर IAS IPSाक जेन्ना तयार करता पळय न्ही तेन्ना ग्रॅज्युएट करतना शिकतात. बट ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत पूर्ण 1 वर्स त्याच कोर्साचो अभ्यास करतात. तुमकांय खबर आसा स्पीकर सर, कारण 1 वर्स कंटिन्युअसली अभ्यास केल्या शिवाय स्पीकर सर गोंयांतल्या काही भुरग्यांक ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यांक GPSC खबर ना, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन. एनी ग्रॅज्युएट कॅन आन्सर GPSC. आमी पळयता की GPSCचे वेगवेगळे पोस्ट येता, हे आन्सर करपाक जाता हेय थोड्या जाणांक अजून खबर ना. सॉरी टू से दीस. म्हाका दिसता आमच्या इन्स्टिट्यूशनाच्या सगळ्या टिचरांनी हे तांकां सांगपाक जाय, कारण GPSCची सुद्दां तयारी करपाक 1 वर्स जर घेवन बसत जाल्यार पास जावपाक शकता. स्पीकर सर, इतलेच म्हाजो रिक्वेस्ट आहे की तांकां फारीक करचें पडटा. आनी थोडे भुरगे जे हुशार आहा तांकां इतली फी फारीक करूंक जायना स्पीकर सर. त्या खातीर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन कितें मागता की वेदर यू वील प्रिपेर वन स्पेशल सेल where you will employ some teachers over there to continuously every year do these courses for our students of the state of Goa where they can answer GPSC. GPSC exam answer kotta fail jata. कितली स्टुडंट आन्सर करता फेल जाता. कित्याक फेल जाता स्पीकर सर? तांकां ट्रेनिंग दिवपी कोण ना. आनी ट्रेनिंग दिवपाक जर तर आमी टीचर एम्प्लॉय करीत जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर हें जावंक शकता. 16 of the rules of procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes, okay. Motion is that the duration of the sitting of extended by 45 minutes. Those in favor, aye. Aye. The duration of the sitting of the House extended by 45 minutes. स्पीकर सर हांव चड वेळ घेयना, थोड्याच वेळान सोंपयता. 1 वर म्हणटा आसतना लॉ मिनिस्टरान 45 मिनिट्सूच केला, ताका बेगीन सोंपयल्लें जाय. आनी हांव स्पीकर सर मायकलान जें सांगलें, आमी लास्ट 2 वर्सांक IAS IPS कदाचित तेणी विशय फाटल्या 1-2 वर्सांक लक्ष दिवंक ना ह्या विशयाचेर, बट आमी सगळ्या कॉलेजींनी सुरवात केल्ली. परत एकदा आमी अशा पद्दतीन मिनिमम फीस आनी ती बी ST OBC आसत जाल्यार त्या भुरग्यांची फीसूय रिफंड जाताली, तेंय सांगता कळपा खातीर. GPSCक सुद्दां जर अशें कोण ट्राय करता आसत जाल्यार तांकां एक ट्रेनींग कोचिंग दिवपाचें काम हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन सुरू करपाक लायता. आनी इवन दो अशें जे बिलो इन्कम ग्रूप जे आसात ST OBC बाकी जनरल सुद्दां, जाल्यार तेंची फीस सुद्दां अशा एप्रूव्ड इन्स्टिट्युटा कडल्यान परत तांकां मेळपाक शकता. बट कॉम्पिटिटीव एग्जामीक भुरगे बसपाक जाय. GPSCक भुरग्यांनी पयलीं पासून ट्राय करपाक जाय. बँकींग, रेल्वे, पोस्टल, ऑल गव्हर्मेंट कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी, नॉट ओन्ली द IAS IPS बट ह्या सगळ्या एग्जामीनी भुरग्यांनी बसपाक जाय. वदर ज्यो सांगल्यो बँकींग आनी LIC, वदर सकाळी उलयता आसतना विशय येयलो, त्याय कॉम्पिटिटीव एग्जामीक भुरगे बसपाची गरज आसा. सो दीस प्रोग्राम्स वील स्टार्ट फ्रॉम दीस इयर. थोडोसो वेळ लागतलो आमकां परत एकदा तांकां ऑन बोर्ड घेवपाक. दीस इयर आत्तां म्हणूं शकना. सो इट वील बी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट. नॉट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली जायत जाल्यार ताका किंमत उरची ना. आमकां फक्त फारीक करचें पडटलें. कोण जे रिजनेबल बिलो इकॉनॉमिकल EWS हां आमी तांकां रिएम्बर्स करता, तेंच्यांनी पे करचे. आमी ST OBCची रिएम्बर्स जाता त्या बेसिसाचेर करता. थँक्यू स्पीकर. स्पीकर सर हांव टॅक्निकल एड्युकेशनाचेर उलयता आसतना ह्युमन रिसोर्स स्ट्रेंथन जावपाक जाय. पूण बाय द वे ऑफ अपग्रेडेशन इन क्वॉलिफिकेशन्स आमी आमच्या टिचर्सांनी केला. एदर PhD ट्रेनींग आमी दिवपाक सुरवात केला. सगळी इन्स्टिट्युशन्स जी आसा पळय न्ही ही आमी टॅक्निकल एड्युकेशनान सुद्दां नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आमी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्ली आसा. स्पीकर सर आमची कुडचड्यां पॉलिटेक्नीक आमच्या 3rd फेजीन आमी कन्स्ट्रक्शन सुरवात केला. बाकीच्या आमच्या ऑल पॉलिटेक्नीक रिफर्मिश करपाक जाय. म्हाका खबर आहा पणजे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक हे करपाक जाय. स्पीकर सर खास करून आमची गोवा आर्किटेक्चर कॉलेज, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आनी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी
ह्या तिगाय जाणां खातीर नवीन बिल्डींग जाय स्पीकर सर आनी ह्यो तिनूय बी म्हणजे आमी जागा कितें जाल्लें स्पीकर सर एक्चुली आमकां जाय तशी प्रॉपर 2-3 कडेन जागा आयडेंटिफाय केल्यो परत शिफ्टिंग आनी हो तो सगळो विशय आशिल्लो बट एक स्पीकर सर की ह्या वर्सा ह्या तिनूय कॉलेजी खातीर आमी जागा आयडेंटिफाय करून नवीन कॉलेजीस बांदपा खातीर आमी फावंडेशन स्टोन घालता आनी ह्यो नवीन कॉलेजीस बांदपाकूय आमी स्पीकर सर ह्या वर्साच्यान तरी सुरवात करता जेणे करून आमकां प्रशस्त पैकी फार्मासी कॉलेज जायी आर्किटेक्ट कॉलेज जायी आनी आर्ट कॉलेजूय बी तशाच पद्दतीची स्पीकर सर जायी ती आमी ह्या वर्साच्यान स्पीकर सर आमी सुरवात करता स्पीकर सर आमी टॅक्निकल एड्युकेशनाचे वेगवेगळे MOU आमी सायन केल्या आमचे इंडस्ट्रीज पार्टनर IBM आसा त्याच बरोबर ICT आसा अशा वेगवेगळ्यांच्या बरोबर आमी वेगवेगळे MOU सायन केल्ले आसा आमी आतां पर्यंत जवळपास टॅक्निकल एड्युकेशनान 150 इंडस्ट्रीजच्या बरोबर वेगवेगळे MOU सायन केल्या टॅक्निकल एड्युकेशनांतल्यान पास आवट जावपी सगळे भुरगे इंजिनियरींग आसतले पॉलिटेक्नीक आसतले हांकां 100% प्लेसमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता आमी त्या खातीर आमकां इवन दो आमच्या 2-3 इंस्टिट्यूटान उरता स्पीकर सर तर भुरगे मॅथ्स घेयना म्हणजे सायन्सीक वचूंक सोदता आनी मॅथ्स कठीण आसा आपल्याक मॅथ्सान पास जावचो ना म्हणटा आनी मॅथ्स घेवपाक पळयना आनी मागीर आमचे इंजिनियरिंगाचे सिटूच बेकांड उरता स्पीकर सर फक्त BA BCom आनी BSc करूनय जॉब मेळचना म्हणजे सायन्सीक वयता तो भुरगो BSc वयच्या ऐवजी तेणी मॅथ्स घेवन जर टॅक्निकल एड्युकेशनान वचत इंजिनियरींग जायत जाल्यार ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तेजो स्कोप जो आहा 100%. वाडटा म्हणून म्हाजी तर रिक्वेस्ट आसा की सुरवाती पासून एक मॅथ्सा कडेन आवड क्रिएट करची आनी भुरगे हे मॅक्झिमम कारण आमचे सीट वॅकंट जे उरता पळय न्ही खुबशे ते भुरगे इवन दो स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे ट्रायबल भागांतल्या भुरग्यांनी मॅथ्सा कडेन आवड चड मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जावपाक जाय कारण रिजर्व कॅटेगरींतले सीट भरना स्पीकर सर हांव पळयता त्या ती म्हाका दिसता आमी पयली पासून 8वी 9वी 10वीच्यानूच मॅथ्सा कडेन एक आवड क्रिएट करपाचो इनिशिएटीव्ह घेवन करपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी टॅक्निकल आमी जी कोडिंग आनी रोबोटिक्स स्कीम जी स्कुलांनी इम्प्लिमेंट केली पयले फावटी स्पीकर सर टॅक्निकल एड्युकेशन हायर एड्युकेशन आनी स्कूल एड्युकेशन हे एकत्र येवन कोडिंग आनी रोबोटिक्स स्कीम जाल्या म्हणजे इट एक बरें कॉम्बिनेशन आहा स्पीकर सर म्हणजे ज्या कॉम्बिनेशनांतल्यान हे सगळे टॅक्निकल मनीसूय एके कडेन आयले आनी तेंच्यांनी आमची कोडिंग रोबोटिक्स स्कीम इम्प्लिमेंट केली ओन केल्या स्पीकर सर ही स्कीम आनी त्या खातीर तांकां ही आपली स्कीमशी दिसता आपल्या हॉलिडेच्या दिसा ते मेळोन तेजेर डिस्कशन करतात तेजेर कशी स्कीम इम्प्लिमेंट करपाची हांव इनॉग्रेशनाक गेलो तेचे मास्टर ट्रेनिंगाचे हांव 3 ते 4 फावटी हांवें तेचो प्रोग्राम अटेंड केला दे आर व्हेरी मच इंट्रस्टेड आमचे कॉम्प्युटर टिचरी तेच्यांनी खूब इंट्रस्ट घेवन ह्या स्किमीच्या बाबतींत ते खूब काम बरें करपाक लागलेले आसा स्पीकर सर गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी हांवें सांगलें इट इज एन ओल्डस्ट फार्मासी कॉलेज इन म्हाका दिसता तशी पळोवंक वचत जाल्यार खूब ओल्ड फार्मासी कॉलेज आसा जेणे करून 55 आमकां 55th इन द नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकींग फ्रेमवर्कानूय मेळ्ळा स्पीकर सर ताका एक बरी बिल्डिंगेची आमकां गरज आसा स्पीकर सर आमच्या कडेन ह्याच्या अंतर्गत अंदू BMS कोर्सा खातीर आमकां आमचे न्यू आयुष इन्स्टिट्यूट जे जाले 50% ऑफ द सीट आमकां जांकां आयुर्वेदिकाक वचपाक जाय तांकां 50% सीट आयुष इन्स्टिट्यूट जे धारगळ हांगासर जाला थंयसर 50% भुरग्यांक सीट रिजर्व आसा ह्या बाबतींत म्हाका दिसता स्पीकर सर आमचो IITचो परमनंट कॅम्पस कंप्लीट जाला कुंकळे हांगासर खूब बरो कॅम्पस आमी कंप्लीट करता ताका जागा दिवन कंप्लीट करपाक शकले ह्याच दिसांनी केन्ना तरी येता ते 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर न्यू कॅम्पसान ते लोक वतले हांव म्हणजे कुंकळकारान ते जागा दिली म्हणून तो कॅम्पस आमकां आमी कंप्लीट करपाक शकले स्पीकर सर IITचो विशय बरेचशे फावटी येता आनी एड्युकेशनचे डिमांड म्हटलें काय म्हाका दिसता सगळेच जाण IITचेर उलयल्ले सगळे जाण IITचेर उलयतात IIT जाय म्हणून सांगता आपल्याचेर येयले काय फाटीं घेतात मागीर स्पीकर सर आमकां सगळ्या जाणांक अनुभव आसा कारण नो डावट स्पीकर सर हांवें अनुभवला हांव प्रत्येक कडेन पळयता की IITचे आतां म्हाका मायकल सांगतालो तूं इम्पॉर्टन्स सांग म्हणून कितले फावटी इम्पॉर्टन्स समजून सांगप म्हाका दिसता म्हाका तेंच कळना म्हाका दिसता हांव IITचेर जितके फावटी उलय म्हणजे नो डावट मनोहरभाई पर्रीकर आसतना ते स्वता IITन आशिल्ले ते उलयताले तेंच्यांनी बरो प्रोजेक्ट म्हणून दिवपाक म्हाका वायट दिसता स्पीकर सर आमी आजून तांकां जागा दिवपाक शकूंक ना बट एक म्हणजे म्हजो प्रयत्न आसा बेगिनात बेगीन तांकां बरो कॅम्पस जावपाक IITक जागा दिवपाक जाय हाज्या खातीर हांव कंटिन्युअसली प्रयत्न करीत आसा म्हाज्या बरोबर बाकीचे म्हज्या कॅबिनेटांतले 1-2 कलीग तांकां आपल्या वेगवेगळे कडेन जागा दिवपाक आमी सोदीत आसा बट जाता तितके बेगीन तांकां परमनंट कॅम्पस आतां कॅम्पस वो इंजिनियरींग कॉलेजीन चलता बट तांकां परमनंट कॅम्पस स्पीकर सर मेळपाक जाय कारण गोंयच्या एड्युकेशन सॅक्टरांत खूब मोठें कॉन्ट्रिब्युशन तांचें आसा फायदो कित्याक काय म्हणून विचारतात स्पीकर सर आमी मॉनिटरी फायदो विचार करूंक जायना
आमकां नो डावट आमचे भुरगे कदाचित आमचे एक 5% 10% भुरग्यांक आत्तां IITक एडमिशन मेळटलें, पण कालांतरान एक 10-15 वर्सांनी आमचे 20% 25% भुरगे IITक एडमिशन घेवपाक शकतले. खूब बरें दिसता स्पीकर सर, आतां म्हणजे बिट्स कॅम्पस वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या IITनी आमच्या भुरग्यांक एडमिशन्स मेळपाक लागलेले आसा. रिसेंटली आमच्या मिनिस्टराच्याय चलाक IITक एडमिशन एके कडेन मेळ्ळां. खरोखरूच म्हाका खूब बरें दिसता. त्याती आमकां IIT कॅम्पस जाता तितके बेगीन गोंयांत जावप आनी परमनंट कॅम्पस गोंयांत जाता तितके बेगीन जावपाक जाय. त्याचो फायदो लॉंग रन फुडल्या 25 वर्सांनी कळटलो. सर हेचेर मातशी चीफ मिनिस्टरान म्हायती दिवची की कितलो स्क्वेअर मिटर असो जागो जावो IIT एस्टॅब्लीश करपाक. कित्याक आमी हे सभागृहान 12 वर्सां जालीं एवरी सेशन वी आर डिस्कसींग दीस एंड वी आर ओनली गिवींग एश्युरन्सीसूच दिता आमी. आनी आमचे भुरगे जे आहा ते फाटीं उरलेले आहा गोंयचे स्पीकर सर. आमचे भुरगे तितून एडमिशन घेवंक सोदता, आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर आहा, पण सारकें एक्सप्लेनेशन म्हाका दिसता आमचे कडेन जायना. कोण तरी एक 10-12 जाण एकठांय जाता, एक 150 लोक एकठांय जाता आनी म्हणटा आमकां IIT नाका. स्पीकर सर हें कितें? 150 लोक IIT नाका म्हटल्यार IIT बंद. स्पीकर सर ही सेम गोष्ट जाल्ली गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां गोंयांत नाका म्हणून. आमी एस्टॅब्लीश केलो, आमचे थिंगा 200 लोक येले आमकां नाका म्हणून, आमकां नाका गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां नाका, पण आमी एस्टॅब्लीश केलो. स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर हॅज टू पुट हिज फूट डावन and see that IIT comes in the state of Goa. We are only giving assurances. We are only talking. आमी खाली भाशणात दिता. आमी येता एवरी असेंब्लीक दिसाता चीफ मिनिस्टर म्हणटा आपूण एस्टॅब्लीश करता 6 म्हयन्यांनी लँड एक्वायर करता, IITचे फावंडेशन घालता आनी IITच ना. स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयज सांगपाची गरज आहा की कितले दिसांनी तूं लँड एक्विजिशन करतलो आनी आमकां फावंडेशन स्टोन घालतलो पळय तो. यूथ ऑफ गोवा वॉचिंग अस. आमचो चेडू फाटीं उरले तांकां मेळोंक ना, एटलिस्ट दुसऱ्यांक तरी मेळो न्ही. स्पीकर सर हो लँड एक्विजिशनचो प्रश्न ना. आमी आमच्या सरकारी जागेन IIT सुरू करपाक गेले. सरकारी जागेनूच थंयसरूय लोक आडोवंक येता. आमी लोकांची जागा घेवंक वचोंक नासले. सरकारची जागा स्पीकर सर 10 लाख आतां पर्यंत जे 2 कडेन गेले पळय न्ही, एके कडेन कोमुनिदाद गेल्ले, एके कडेन सरकाराची गेल्ले. सरकाराची जागा दिल्ली सुद्दां आनी केदें व्हडलें आंदोलन जालें तुमकांय खबर आसा स्पीकर सर, हांव तितूर वचना. बट स्पीकर सर IIT खातीर 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जाय अकॉर्डिंग टू देर रिक्वायरमेंट. आनी 10 लाख तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ते म्हणटा. मदीं आमी तेंचे कडेन नेगोशिएट करून 8 लाखाचेर तांकां हाडलेले आनी 8 लाखाचेर ते रेडी जाल्ले. 8 लाख सुद्दां मेळत जाल्यार आमी 8 लाखान आमी एकोमोडेट करता हे तेंचें म्हणणें आशिल्लें. त्या खातीर तो एक्वायर करपाचें सांगतालो. आमी स्पीकर सर गव्हर्मेंटाची जागा तांकां दिवची म्हणून आमचो प्रयत्न आसलो. बट त्या जागेन सुद्दां खूब व्हडलो विरोध लोकांनी कशा पद्दतीत केला हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. कारण त्या IITचें इम्पॉर्टन्सूच म्हाका दिसता लोकांक अजून कळना. म्हणून स्पीकर सर IIT एखाद्या जाग्यार येयल्या उपरांत त्या परिसरात पुराय जी डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, इट इज नॉट अ इंडस्ट्री. आमी म्हणटा इट इज नॉट अ पॉलिटीक इंडस्ट्री. इवन दो म्हाका याद जाता स्पीकर सर म्हणजे नायलॉन 66 थंय विरोध केलो, पण नायलॉन 66 ज्या जाग्यार गेले तांकां वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळो. म्हणजे सगळ्यांतल्या व्हडल्यान म्हणजे जवळपास 1,500 ते 2,000 थंयसर तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केलें आनी बरी इंडस्ट्री म्हणून तांकां अवॉर्डूय फावो जालो. आमी हांगा विरोध करून धांवडयली. अशें आसा स्पीकर सर, हांव तितूर वचना. पण आमी हांव फ्लोर ऑफ द हावस जाता तितके बेगीन IIT खातीर जागा आयडेंटिफाय करून दिता. हांव स्पीकर सर इतकेच आयच्या घडीक हांव सांगपाक सोदतां. एश्युरन्स बिफोर नेक्स्ट असेंब्ली अशें जातलें की फावंडेशन स्टोन ले जातलो. स्पीकर सर तो म्हाजे कडल्यान अशें एश्युरन्स घेता की नेक्स्ट फाल्यां सकाळीं जर थंय परत कोण आनीक झगडोंक लागत जाल्यार आनीक परत प्रॉब्लेम. ना प्रश्न 11 वर्सां सेम आहा स्पीकर सर. 11 वर्सां जालीं हेच आयकता. इट इज माय प्रायोरिटी. इट इज माय प्रायोरिटी टू गिव द लँड फॉर द IIT. टेक्निकल एड्युकेशनच्या बाबतींत हांवें ऑलमोस्ट सगळे विशय पॉलिटेक्नीक जी आसा आमची ती म्हाका दिसता थोडे कडेन खूब जुन्यो बिल्डींग आसलेल्यो परत एकदां रिफर्बिश करपाची गरज आसा. स्पीकर सर थंय आमचो कम्युनिटी पॉलिटेक्नीक म्हणून जो विशय चलतालो तो फक्त मातसो फाटीं पडिल्लो. तो परत एकदां कम्युनिटी पॉलिटेक्नीक म्हणजे आमी गांवांत वचूनय वेगवेगळे कोर्सीस फॉर शॉर्ट टर्म ड्युरेशन्स घेताले तो एकदां परत आमी सुरवात करता. आमचो अपग्रेडेशन ऑफ द पॉलिटेक्नीक तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे आमी नवीन इक्विपमेंट पॉलिटेक्निकान घेवपाक सुरवात केला. अपग्रेडेशन आमी करता. स्पीकर सर कळपा खातीर सांगता फक्त IITंतल्यान डायरेक्ट आमच्या सेकंड इयर पॉलिटेक्निकाक आमचे एडमिशन्स मेळटा तेजे सीट आमी वाडोवपाचें थारायल्या जेणे करून IITन एडमिशन घेतल्या उपरांत सुद्दां डायरेक्टली दे कॅन बी अ इंजिनियर म्हणजे डिप्लोमा इंजिनियर जावपाक शकता.
ते सीट आनीक वाडोवपाचें ठरयलां. त्या खातीर भुरग्यांनी वेगवेगळ्या जाका सायन्सीच्या थ्रू डिप्लोमांक वयता आसता किंवा धावेच्या थ्रू डिप्लोमांक वयतले आसता, पण हांगासर कमी मार्क मेळत जाल्यार ITAच्या थ्रू वचपाची परत एक आमी पॅरलल लायन ती चालू दवरता, जेणे करून चडांत चड भुरगे हे टॅक्निकल एड्युकेशना कडेन वयचे हाज्या खातीर स्पिकर सर आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता स्पिकर सर आमची पणजे, कुडचड्यार आनी बिचोले ही तिनूय पॉलिटेक्नीक तशी स्टाफ आनी हे ते सगळे आसा. फक्त थोडेशे लॅब अपग्रेडेशनची स्पिकर सर आमकां गरज आसा, ते एकदां करून घेता. बाकीचे टॅक्निकल एड्युकेशनचो विशय ऑलमोस्ट आनीक व्हडलें तरी म्हाका दिसता टॅक्निकल एड्युकेशनच्या बाबतींत कोणी काय व्हडलें रेजूय करूंक ना. फक्त अपग्रेडेशन ऑफ द लॅब आमच्या मेंबरांनी उलयता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करप ह्या विशयाचेर बरेच जाण उलयल्ले. ओके स्पिकर सर, ते आमी करता. टॅक्निकल एड्युकेशना गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पणजे, बिचोले आनी कुडचडें हो विशय पॉलिटेक्नीक आमच्या टॅक्निकल एड्युकेशनाच्या अंतर्गतूच येता. तो विशय कंप्लीट करता स्पिकर सर. स्पिकर सर, आर्किटेक्चर कॉलेजी बद्दल सांगलें हांवें, आर्ट कॉलेजीच्या बद्दलूय सांगलें स्पिकर सर. आमकां फॅकल्टीज आर्ट हितूर आमी आर्किटेक्चर कॉलेजीन अंदू मास्टर कोर्सीस सुरवात केल्या, आर्ट कॉलेजीन आमी मास्टर कोर्सीस सुरवात केल्या. तेजी अंदू हे कंप्लीट करता आमी, म्हणजे तेजी पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिग्री जी आसा पळय न्ही आर्किटेक्चर आनी हितूर दिवपाची आमकां स्पिकर सर आमी 2 वर्सांक जे सुरवात केल्लें तें आमी कंप्लीट करता. स्पिकर सर, आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ही ह्या सगळ्या हेतूरूय बी आमी इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात करता. स्पिकर सर, आमी वेगवेगळे कोर्सीस जे आमी सुरवात केल्या तितून 100 स्टुडंट रजिस्टर्ड IBM स्कील बिल्ड कोर्सा खातीर 100 स्टुडंट्स जे आसा हे आमचे एनरोल्ड जाल्ले आसा. ताका सर्टिफिकेशन फावो जालां IBMच्या वतीन. स्पिकर सर, आमचे पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप SC ST OBC ह्या सगळ्या जाणांक मेळटा. DG गिफ्टाचो फायदो आमचे मॅक्झिमम स्टुडंट्स जे आसा हे चडांत चड खूब मोठ्या प्रमाणांत घेता. आमचे वेगवेगळे ट्रेड्स मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनीक, कंप्युटर इंजिनियरींग ह्या हितूर जवळपास आमी तांकां ट्रेनींग आनी प्लेसमेंट ही बी तांच्या वतीन स्पिकर सर आमी करता. स्पिकर सर, आमचे वेगवेगळे एक्टिविटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो एक्टिविटीज आमच्या पॉलिटेक्निकाच्या वतीन आमी 7 MOU सायन केल्या. 83 स्टुडंट्स फॉर द डिप्लोमांक तेंच्यांनी एडमिशन्स घेतलेले आसा. आमचे वी हॅव कंडक्टेड द डिफरंट सेशन्स तांच्या बरोबर आमी कंप्लीट केल्ले आसा. आमी वेगवेगळ्या बरोबर टायअप केला. तांचे फॅकल्टीज हांगासर येवन स्पिकर सर आमकां ट्रेनींग प्रोग्राम जे आसा वेगवेगळे फॅकल्टीज हांच्या बरोबरूय घेता. स्पिकर सर, आमचे 3 स्टुडंट नॅशनल लेवलाचेर पार्टिसिपेटूय पॉलिटेक्निकांतल्यानूय जाला. एका स्टुडंट्साक आमच्या गोल्ड मेडलूय बी ह्या बाबतींत फावो जाल्ले आसा. अशा पद्दतीन वेगवेगळी एचिवमेंट्स आमची स्पिकर सर पॉलिटेक्निकांतले स्टुडंट्स हे सातत्यात करता. आमी नीव इक्विपमेंट वीच इज परचेज थ्रू द MHRD स्किम्स हितूंतल्यान आमी नीव इक्विपमेंट परचेज केल्ले आसा. आमचे मेकॅनिकल इंजिनियरींग डिपार्टमेंट वीच कंडक्ट्स द शॉर्ट टर्म ड्युरेशन प्रोग्राम RAC आनी हेच्या अंतर्गत आमी प्रोग्राम करता. स्पिकर सर, आमी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर डिपार्टमेंट कंडक्टेड द एक्सपर्ट लेक्चर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन्स एंड PLC 3 बेजीक इलेक्ट्रिकल व्हेकल टेक्नॉलॉजी. डिजिटल लायब्ररी, लँग्वेज लॅब आनी CAD लॅब आमी सेटअप केला. ओके स्पिकर सर, अशा पद्दतीन आमी परत एकदां म्हणजे हेजे वेगवेगळी एचिवमेंट्स हे आमच्या बाबतींत सिलेक्ट केल्ली आसा. स्पिकर सर, आमी आर्ट कॉलेजींतलो आमी पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स नेमली MFA प्लॅनिंग एंड पेंटिंग व मास्टर इन फायन आर्ट्स हे 2 नवीन कोर्स आमी इंट्रोड्यूस केल्या. आमचे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे भुरगे एकाय एडमिशन्स घेतात. स्पिकर सर, अंदूच्या वर्साक आमी गोवा कॉलेजचे आर्ट स्टुडंट हेंच्यांनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांनी पार्टिसिपेट जाल्ले आनी वेगवेगळ्यो कलाकृती थंयसर आमच्या स्टुडंट्सांनी तयार केल्ल्यो. स्पिकर सर, आमी स्पिकर सर, आर्किटेक्चर कॉलेजीच्या बद्दल फक्त 1-2 लायनी सांगता. आमचो MOU टेरी बरोबर आसा, गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डा बरोबर आसा. It is under process association with the Sustainable Building and Environment ASBE national level body which is in October 2020 आमी तेंच्या बरोबर काम करता. स्पिकर सर, आमी
मास्टर इन आर्किटेक्चर आमी कोर्स 2 वर्सां पयलीं सुरवात केलो. अदर फॅकल्टी मेंबर्स हॅव कंप्लिटेड आमचे PhD आमच्या तेच्यांनी कंप्लीट केल्ली आसा. स्पीकर सर, हांगासरूय बी आमकां गोल्ड मॅडल स्टुडंट्स जे आसा हे आमकां स्टुडंट्सांक फावो जाल्ली आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता स्कूल एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन, टॅक्निकल एड्युकेशन, पॉलिटेक्नीक हांवें ऑलमोस्ट म्हणजे आमच्यो सगळ्यो एचिवमेंट्स जितक्यो आसा तितक्यो स्पीकर सर आमी कंप्लीट केल्ल्यो आसा. उलयता आसतनाचे मॅक्झिमम जे उलयल्या हे स्कूल एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन खंयसरूच आमी परत एक सांगता म्हणजे हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींत टिचर्स दिवपा खातीर आमी खंयसरूच कमी करूंक ना. ओके, आमी सगळ्यो कंप्लीट केल्ले आसा. थोडे जाण उलयता आसतना स्कील एड्युकेशनाचेर आयज उलयले, बट स्कील एड्युकेशनाचे डिमांड 4 दिसाच्या पयलीं जाले. थोडे हांव उलयतना आयकतालो की ITIच्या बाबतींतूच आयज उलयले, ITIचो विशय आयज नाशिल्लो, ITI 4 दीस पयलीं जाला. त्या ITI रिपेरचो विशय थोड्या जाणांनी ह्या हेतूर घेतलो, खातीर तो विशय हेतूर नाशिल्लो. स्पीकर सर, आमी सेल्फ फायनान्सींग कोर्स थोडेशे सुरवात केल्या. सेल्फ फायनान्सींग जरी केले आसले जाल्यार जे बिलो इन्कम ग्रूप आसा तांकां तेंच्यो फीज जे आसा ह्यो परत आमी आमच्या हातूंतल्यानूच दिता. स्पीकर सर, थोडेशे जाण युनिवर्सिटीचेरूय बी थोडे जाण उलयले. युनिवर्सिटी इज एन ऑटोनमस बॉडी. स्पीकर सर, आमी युनिवर्सिटीक बाकीची ग्रँट्स आनी ती सरकारान दिता, बट इट इज एन ऑटोनमस बॉडी फुल्ली. बट वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड हो आमच्या कडल्यान सातत्यात गोवा युनिवर्सिटीकूय दिलो वता. स्पीकर सर, आमचे टायम टू टायम आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन हाजे कडल्यान सगळी एप्रुवल्स ही वता. आमी स्पीकर सर जशें म्हटलां तशें स्कूल एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन गव्हर्मेंटाची रिक्रुटमेंट थोडीशी कमी आशिल्ली. आत्ताच नव्यान रिक्रुटमेंट स्पीकर सर आमी आमच्या प्रायमरी टिचरांची रिक्रुटमेंट ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात जाला, कंप्लीट जातली. स्कूल एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन हाजो प्रोसेस सुरवात जाला. एकदा स्टाफ सिलेक्शन जाग्यार पडलें गायर हायर एड्युकेशनांतली सगळी जी आमची टिचर्स जी आसा स्कूल एज्युकेशन आनी हायर सेकंडरी हांगा सामकी नितांत गरज सामकी. स्पीकर सर, आमी टायम बीम जे आसा ते कितें जाल्लें तर पोस्ट लेफ्ट जाल्ले मदींच, पण आतां आमचो म्हणजे पोस्ट लेफ्ट जावपाक दिवनाशिल्ले, बट नाव सेक्रेटरी एड्युकेशनान इनिशिएटिव्स घेवन आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस गव्हर्मेंटांत पयलीं भरपा खातीर तांकां डायरेक्टली परमिशन दिता, जेणे करून आमचे ते गव्हर्मेंटांतले पोस्ट जे आसा स्कूल एड्युकेशन आनी हायर सेकंडरींतले आमी जाता तितके बेगीन भरता. आनी फूल टायम स्टाफ सिलेक्शन ऑक्टोबराच्या उपरांत हे पोस्ट जे आसा पूर्णता गव्हर्मेंटांतले भरले वयतले. स्पीकर सर, आमी पळयता की खुबशा म्हणजे स्कुलांनी आमी एप्रुवल दीत आसा स्पीकर सर, बट थोडे कडेन स्ट्रेंथ कमी आसतना सुद्दां दाखयतात आनी एप्रुवल मागतात. बट क्वॉलिटी टीचर येवचो हें आमचें म्हणणें आसा. एकूच जो पर्यंत स्पीकर सर क्वॉलिटी टीचर प्रायमरी लेवलाचेर सेकंडरी लेवलाचेर येवचो ना तो पर्यंत म्हाका दिसता एड्युकेशन सिस्टम जाला. कितें स्पीकर सर, आमी पळयता की मॅक्झिमम म्हणजे भुरगे हे एडेड स्कुलांनी शिकता आनी म्हणटा आसतना ते प्रायवेट न्ही स्पीकर सर, एडेड स्कुलांनी शिकतात. आनी कमी भुरगे जर रेशो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज 30-70 अशाच पद्दतीत आसतलो. पण त्या खातीर आमची इतकीच रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, कारण क्वॉलिटी टीचर येवपाक जाय. आतां आमी म्हाका दिसता TET रायट, टिचर ट्रेनिंग टेस्ट TT ही कंपल्सरी आसा. त्या ती TET पास जाल्ल्यो टिचरी आसपाक जाय. बट स्पीकर सर, अजुनूय बी एडेड स्कुलांनी ते TET पास नासलेले टिचर सुद्दां घेवपाक एप्रुवल दितात. त्या खातीर हे रुल्स जे आसा हे आमी बदलपाक घेतल्या. कारण जर गव्हर्मेंटात एक रूल लागता आनी एडेडात दुसरो रूल लागतलो जाल्यार तें जावचें ना. स्पीकर सर, आमी हेंय पळयलां की हांव ब्लेम करता अशें म्हणू नाकात. टिचर जर आसत जाल्यार तो फूल टायम टिचर आसचो, म्हाजें तर म्हणणें आसा, पूर्ण वेळ टिचर आसचो. तेणी मागीर वेगळे बिजनेसीस करचे न्ही. स्पीकर सर, आमच्या कडेन कंप्लेनी आसा खूब जाणांचे जे एडेड स्कुलान टिचर म्हणून आसा आनी तांचे बिजनेस वेगवेगळे आसा. हांव जर सांगूंक वचत जाल्यार 10-12 तरेचे बिजनेस सांगूं शकता. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका दिसता ही शूड बी द फूल टायम टीचर, ही शूड बी द डेडिकेटीव टीचर. आमकां जर बरी फुडलें जनरेशन जर बरें जातलें आसत जाल्यार तेणी पूर्ण तो अपडेट आसचो कायम, तो पूर्ण वेळ टीचर ह्या प्रोफेशनान आसचो आनी तेणी आपलो 100% म्हणजे टीचर ह्या प्रोफेशनाक दिवचे. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता म्हणजे काही चेंजीस ह्या एडेड स्कुलाच्या टिचरांनी इन फ्युचर
म्हणजे आमचो दिवपाक आमचो सजेस्ट करपाची आमची तयारी आसा इन फ्युचर आमी दिता आसतना आमचें म्हणणें आसा की 100% तो फूल टायम टीचर आसलेलो पोझिशन येवचो म्हणूनय बी आरआरांनी काही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्या प्रमाणे काही जे चेंजीस नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन आसा त्याच पद्दतीन आमी चेंजीस करपाक घेतल्या पण आतांची परमिशन आमी जाता तितके बेगीन दिता बट इन फ्युचर फुडल्या वर्साच्यान अशा पद्दतीचे हे कायम आपल्याक अपडेट दवरपी जे आसा पळय न्ही आनी फूल टायम टीचर प्रोफेशनान रावपी टीचर येवपाची गरज आसा स्पीकर सर आमी पळयता की हायर एड्युकेशन एडेड हे हायर एड्युकेशनान एडेड हो प्रकार बाकीच्या स्टेटींनी ना आमच्याच स्टेटीन आसा वी आर गिवींग द फूल टायम सॅलरी न्ही म्हणल्या उपरांत तितकें डेडिकेशन हे भुरग्यां कडेन आसपाक जाय सगळ्या टिचरांचें अशें म्हाका दिसता आनी ताकाच लागून म्हणजे खंयसरूय म्हाका दिसता जर टिचरांनी पूर्ण वेळ स्टुडंट्साच्या करियराचेर लक्ष दिवपाचें करियर घडोवपाचें काम स्पीकर सर हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार टिचरांनी प्रॉपर गायड करीत जाल्यार खूब बेगीन आनी खूब बरें करियर भुरगे घडोवपाक शकता तुमी स्वता टिचर आशिल्ले तुमकां खबर आसा स्पीकर सर कशा पद्दतीन भुरग्यांक घडोव येता कशा पद्दतीन आमी भुरग्यांच्या करियरा कडेन तांकां मार्गदर्शन करपाक शकता आमच्या गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आमी सीडी प्रत्येक स्कुलान पावयता आमी पळयता की ग्रामीण भागात रावपी पेरंट्साक नवीन आयिल्लें एड्युकेशन करियर खबर ना आमी आतां नव्यान सुरू केल्लें नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज ही देशांतली 3री कॉलेज आसा जी आमी सुरवात केली स्पीकर सर आमी प्रायवेट बील एड्युकेशन बील आमी पास केलें आमी प्रायवेट एड्युकेशन 2-3 जाणांक परमिशनूय दिलें ते सुरू करपाच्या विचारानूय आसात की नवीन कोर्सीस नवीन सिस्टम आमचे भुरगे आयजूय बी आमी पळयता की वेगवेगळे कडेन वचून वेगवेगळे नवीन कोर्सीस हे शिकपाचो प्रयत्न करता बट तेच कोर्सीस जर हांगा सुरवात जाले जाल्यार डेफिनेटली की आज आमच्या इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ जी आमी सांकवाळ हांगासर सुरवात केल्या 20% सीट्स आर रिजर्व फॉर द गोवन स्टुडंट म्हाका दिसता गोंयच्या भुरग्यांनी तितूरय एडमिशन घेवपाक जाय आमी पयलो इंट्रस्ट जो पळयता तो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचो पळयता म्हणून म्हाका दिसता IIT सारकिल्ली आसतली किंवा प्रायवेट युनिवर्सिटी आसतल्यो ह्यो गोंयांत एस्टाब्लीश जावपाची गरज आसा जेणे करून एड्युकेशन स्टँडर्ड हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक जाय दोग-तीग जाणांनी जी अदर दॅन गोवा बोर्ड स्कूल आसा अनएडेड स्कुलां आसा तांचोय विचार केलो बट अनएडेड स्कुलांची एक फी कंट्रोलिंग रेग्युलेटरी सिस्टम आसा स्पीकर सर फीज कंट्रोल करपाची रेग्युलेटरी सिस्टम तितूंतल्यानूच फीस जी आसा ही तेंची एप्रूव केली वता बट त्या माध्यमांतल्यान तेंची फीस एकदां एप्रुवल दिता आमी चलयता ते पूर्णता तांकां आमी कसलीच ग्रँट इन एड दिना ओके काही स्कुलां बरो स्टँडर्डूय बी त्या पद्दतीचे चलयता पण म्हाका दिसता अशा पद्दतीन एडेड स्कुलाचोय स्टँडर्ड खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाची गरज आसा खुबशा मॅनेजमेंटांनी म्हाका दिसता अजुनूय बी आपल्या स्कुलांच्या ह्या सगळ्या विशया कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा डिपार्टमेंट आमचे टायम टू टायम बाकीच्यो सगळ्यो गजाली रिलीज करपाची आमी करीत आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता आयज कट मोशन नासल्या कारणान डायरेक्टली डिमांड आमच्या सगळ्या जाणांनी काही गजाली आमच्या रुलींग मेंबरा पैकी तेंच्यांनी हावजा मुखार हाडलेल्यो त्यो सगळ्यो हांवें एड्रेस केल्या आनी कांय उरूंक ना तुमी डिमांड पास करचे इतकी तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता देव बरें करूं येस फुडें वचुया आतां हांव वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 आनी 50 सभाघराच्या मतदानात घालता जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 आनी 50 मंजूर जाल्यो सरकारी विधेयकां द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2023 माननीय मुख्यमंत्री Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 29 of 2023, the Goa Goods and Service Tax Amended Bill 2023. The Goa Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो मुख्यमंत्री Sir, I introduce the bill. प्रश्न असो आसा द गोवा गुड्स अँड सर्विसीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2023 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यास माननीय मुख्यमंत्री Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 30
of 2023, the Goa Value Added Tax. I introduced the bill. Yes. Yeah, I introduced the bill. Yes. So I The introduced Goa- the bill. The Goa Goods and Services Tax Amendment Bill 2003 सभागृहात मांडला. The Goa Value Added Tax and Second Amendment Bill 2023. Mukhyamantri. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 30 of 2023, the Goa Value Added Tax, Second Amendment Bill 2023. The Goa Value Added Tax Second Amendment Bill 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडला तुम्ही. The Goa प्रश्न असो आसा, the Goa Value Added Tax Second Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडपाची अनुमती दिवची काय कितें? जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. The Goa Value Added Tax Second Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडला. The Goa Recovery and Arrears of Tax, Interest and Penalty and Other Dues through the Settlement Bill 2023. Maननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 31 of 2023, the Goa Recovery of Areas of Tax, Interest, Penalty, Other Dues through Settlement Bill 2023. The Goa Recovery and Arrears of Tax, Interest, Penalty and Other Dues through the Settlement Bill 2023 सभागृहात दाखवून घेवपाचें थाराव मांडचो. मुख्यमंत्री. ठराव मांडलो. Yes. तुम्ही The Goa Recovery and Arrears Tax, Interest, Penalty and Other Dues through the Settlement Bill 2023 सभागृहात मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. Sir, I introduce the bill. Goa Recovery of Arrears of Tax, Interest, Penalty and Other Dues through Settlement Bill 2023 सभागृहात मांडला. Staff Selection. Staff Selection Commission Amendment Bill 2003. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 33 of 2023, the Goa Staff Selection Commission Amended Bill 2023. प्रश्न असो आसा, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट बिल मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यास. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. The Goa Staff Selection Commission Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडला. The Cooperative Societies Amendment Bill 2023. Sahkar Mantri. The Cooperative Speaker, Societies. sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 28 of 23, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2023. प्रश्न असा आसा, गोवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बिल 2023 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यास. माननीय सहकार मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill. The Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2023 सभागृहात मांडला. The Goa Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Category Regulation and Issuance and Verification of Caste Certificate Bill 2023. आता समाज कल्याण मंत्र्यान म्हणजे. Speaker, sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 34 of 2023, the Goa Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Category Regulation of Issuance and Verification of Caste Certificate Bill 2023. Yes. प्रश्न असो आसा, the Goa Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Category Regulation, Issuance and Verification of the Caste Certificate Bill 2023 सभागृहात मांडूंक दिवपाची अनुमती दिवची काय कितें? जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यास. Speaker, sir, I introduce the bill. Yes. The Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes
category, regulation of issuance and verification of caste certificates, Bill 2023, सभागृहात मांडला. एक निवेदन हांव सगळ्यांक करता. म्हणजे आज सकाळी म्हणजे प्रश्नावरच्या काळानंतर जो इशू जो जालो ऑपोजिशनान जे केलो त्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयभराच्या जनतेक खबर आसा. आणि त्या संदर्भात म्हणजे जे आमी 7 सदस्यांक जे विरोधी पक्षाचे आशिल्ले तांकां सभागृहांतल्यान भायर काडले आनी सस्पेंड केले असो विशयाचे 2 दिसां आज आनी काल. त्यानंतर विरोधी पक्षावयले जे कांय सिनियर कांय मेंबर आसात ताणें येवन जी गजाली संदर्भात ते रिक्वेस्ट केलो आनी त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्षांचे जे सिनियर लोक आसात ताणें येवन तांकांय रिक्वेस्ट केले उपरांत चर्चा जाल्यानंतर एक निर्णय जालो आनी निर्णय आज हांव दितां. आमी तांकां 2 दिसां खातीर सस्पेंड केल्ले. म्हणजे आयचो दीस आनी फाल्यांचो दीस तो थोडोसो शिथील करून जो आसा न्ही तांकां आमी 24 तास सस्पेंड करता. म्हणजे फाल्यां 12 वरां पर्यंत क्वेश्चन आवरचे 12:30 उपरांत आमी सस्पेन्शन तांकां दवरता आनी त्या नंतर ते सभागृहांत येवंक शकता. आनी त्यामुळे हांव सगळ्या सभागृहाच्या म्हणजे सभागृहात एक दीस म्हणजे एक सगळ्या सभागृहाच्या म्हणजे जे गोंयच्या जनतेक मेंबरांक हांव सांगपाक सोदतां अशा तरेचें वर्तन की गोंयच्या विकासाच्या दृश्टीन आमी काम करतात तें अशोभनीय आसा. हाजे फुडें जावचें न्ही हाजी काळजी सगळ्यांनीच घेवची अशें तरेचें निवेदन हांव करतां. स्पीकर सर, हांव तुका थँक्यू म्हणटा कित्याक इशू जो आशिल्लो हो सस्पेन्शनाचो हो जो ते दाखयताले मणिपुराचो इशू तेकाच लागून तुमी सस्पेंड ताका करूं ना. तेणी तुमी सस्पेंड केलो की एक लेजिस्लेटिव्हचेर सारके घेराव करून तेणें हातीन हातभार लायलो, टोपी घातली तेजेर, पेपर भायर मारले. हे तुमी सारकें सांगा कित्याक म्हणून हांवें सुद्दां आसा न्ही म्हणजे खंयच्याय मेंबराक आपलो विरोध व्यक्त करपा खातीर वेळांक येवन विरोध करपाक कोणाचेंच ऑब्जेक्शन लोकशायेन तें मान्य आसा. पण ताणें ज्यो कांय थोड्यो गजाली केल्यो त्यो ह्या सभागृहाच्या म्हणजे एक गजाल म्हणजे मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावले, आरोग्य मंत्र्या पर्यंत पावले, ताज्याय पलीकडे वचून जे आमचे माननीय सदस्य आसा की ताजो जो अधिकार आसा उलोवपाचो किंवा सगळें हाका आडोवपाचे प्रयत्न केले, ताजे कागदां काडून घेवपाचो प्रयत्न केले. हें अशोभनीय अशें काम तांणी केल्लें आसा. त्यामुळेच आमी तांकां सस्पेंड केल्लें. पण एक थोडोसो गजाल आमी रिलॅक्स करून तांकां 1 दिसा खातीर सस्पेंड दवरून आनी तांकां फुडल्या कामकाजा खातीर तांकां आमी आमंत्रीत करता. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ले कारणान हांव सभागृह मंगळार 1 ऑगस्ट 2023 सकाळीं 11:30 पर्यंत स्थगीत करता.